कशी आमी यूज करूंक जाय ते तूं आमकां दिल्या ती आमकां शिकयताय कशी आमकां तुवें दिल्याय शिसा वरवीं आमकां ती आयज तूं आमकां शिकयतलो पवित्र आत्म्या म्हणून तुका आमी आर्गां दिता हे शिकोवटीन भितर सरच्या पयलीं आमी जाणा हे पवित्र आत्म्यान सगळे क्लासीचो कंट्रोल घेतलेलो आसा आनी आमची सगळ्यांची आत्मीक मनां उगडलेलीं आसा तें आयकून जे कितें आमी बुकाचेर बरयता तें आमच्या काळजार बरयलां ह्या दिसांनी आनी आमी जाणात काळीज बरोवन वता तें आमच्या तोंडांसून भायर सरता जें कितें आमी बरयलां आमच्या बुकाचेर न्हू काळजाचेर तें आमच्या तोंडांसून भायर सरता आनी आमच्या जिविताची सुटका जाता आनी आमकां नवें जिवीत मेळटा आनी ह्या वेळार आमी मुतलां तशेंच आमी आयच्यान आमचे एक जिविताची गाडी जेजूच्या हातीन दिता हें जिवीत आनी आमी जाणा आमच्या कितें आमच्या जिवितान उणें आसा तो जेजू आमचो ड्रायव्हर सगळें भरपूर मापान दिता आनी आमी जशी येयल्ली तशी केन्नाच वयची ना कित्याक जेजूशी कोण येयल्ले ते केन्नाच खाली हातीन वचोंक ना आनी आमी स्वत मानता आमी केन्नाच खाली हातीन वयची ना आमी सगळीं भरलेल्या मापान वयता जेजूच्या नांवान आमी घेतलां तें आमी दुसऱ्यांक दिता म्हणून बापाक जे तुवें आमकां दिलां तें आमी दुसऱ्यांक दिता त्या पासत आमी तुका आर्गां दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन जेजून आमकां पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या आमकां सगळी हेजेर डॉमिनेट करपाक आमकां दिला न्हू मनशाक कोणें कळटा जेजून आमकां बरोवन दवरलेलें आसा न्हू आनी जेजूनी करून दाखयल्लें आसा न्हू आयज आमी पळोवया मॅथ्यू 28 जेजून आमकां कितें सांगता आमकां पावर एंड ऑथॉरिटी आमकां दिल्या ती कित्याक दिल्या काय आमकां बरोवन धरूं 28 19 दिसता थँक यू जेजस आमी 16 पेरान वाचूया 20:16 इकरा शीस गॅलेजलान गेले जेजून आपणाक मेळूंक सांगलेल्या दोंगरार आतां हांगा 11 शीस कित्याक 12 शीस न्हू जेजूचे शीस कितले हांगा कितें बरयला कित्याक लागून जुदास मेलो भायर सरलो भितरलो तेका लागून 11 शीस आतां कोणी म्हणटा 12 शीस आसले 11 शीस ते आमी जाणा जावंक जाय जुदास आसलो भितर आनी जुदास जेजूक सोडून गेलो जेजू तेका सोडून घेवंक नासले पूण तो सोडून गेला तेका पळयना फुडें ते त्याच्या पांयान पडले आनी तरी ताणें थोडो दुबावले दुबावले तेंचेर दुबावले जेजू फुडें सरून म्हटलें स्वर्ग ऐका स्वर्ग आनी संवसारान देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला हेजे स्वर्गाचेर आनी संवसाराचेर देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला 20:16 म्हणटकूच वचून सगळ्या राष्ट्रांक मोजे कितें करात शीस करात कितें करूंक जाय आमी वचून राष्ट्रान वचोंक जाय म्हणटा आमी हांगाच न्हू आमच्याच वाड्यान न्हू आमच्या सोयऱ्यान घरच्यान न्हू पूण आमकां राष्ट्रान वचोंक जाय कसलो अधिकार दिला आमकां ह्या संवसाराचेर आनी पृथ्वीचेर स्वर्गार आमी कितें करपाक जाय वचोंक जाय आमी काय बसोंक जाय कित्याक जेजू आमकां सांगता आपणी तुमकां एक पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्याय देवान ही आमकां हातीन आमकां सगळो अधिकार दिलेलो आसा कितें करूंक वचोन आमी दुसऱ्यांक कितें करूंक जाय शीस करूंक जाय शीस करप म्हणजे तांकां शिकोवंक जाय जे हांवें कितें शिकयलां तें आमी तांकां शिकोवन ते शीस करूंक जाय कळटा न्हू शीस जेजू म्हणटा जे हांव कितें करता न्हू शिकयल्लें तें जेजू भाशेन तांकां तो शीस म्हणटा इमिटेट कर म्हणटा न्हू आपणाक कॉपी कर म्हणजे जेजून कितें शिकयल्लें तें शीस शिकता आनी तें कॉपी करता तांकां शीस म्हणटा आनी आमकां तेच सांगता तूं कितें शिकला तें शिकय तांकां
देवाचे उतर बेश्टेन देवाचे उतर शिकोय आणि तांकां शीस करात. आता आमी शिकला आनी तुमकां शिकयता म्हणजे आमी तुमकां शीस करूंक शिकयता वचोन दुसऱ्या गांवांत वचपाक. कळटा न्हू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्थान दिया. आनी ते म्हणटा कितें आनी फुडें, आनी हांवें तुका दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तुमकां शिकोयात. आज्ञा म्हणजे हे देवाचे उतर जे आपण तांकां म्हणजे शिसांक दिल्ले ते आमकां तुमकां शिकोयात म्हणटा. म्हणजे वचात संवसारांत आनी देवाचे उतर जे तुमी शिकलां ते शिकोयात. हांगा फक्त देवाचे उतर सांगता आनी कितें सांगता तो पेकोणी करून शिकय म्हणटा, डिलिव्हरन्स करून शिकय म्हणटा. फक्त तांकां कितें शिकय, हे देवाचे उतर, ही आज्ञा, हे बरोवन दवरलेले आहा ते देवाचे उतर आसा तशेंच आमकां परगटूंक जाय. इंग्लिशीन म्हणटा गो एंड प्रीच. प्रीच म्हणटा देवाचे उतर. कांयच सांगिना तुका हिलिंग करून शिकय, तांकां पेकोणी करून शिकय, तांकां डिलिव्हरन्स करून शिकय, कांयच सांगिना न्हू. फक्त देवाचे उतर शिकय म्हणटा. आमी कितें करूंक जाय, देवाचे उतर आसा तशेंच शिकोवंक जाय दुसऱ्यांक. आसा तशेंच आमचे बदलचे न्हू, आमी कितें जायें तें आमी घालचें न्हू. ही आमकां देवान एकल्याक ऑथॉरिटी दिल्या न्हू. शिकोय कित्याक म्हणटा तो हे शिकोयता न्हू तितूनच सगळे पेकोणी आसा न्हू, डिलिव्हरन्स आसा, सगळे तूं शिकताय. जेन्ना हे उतर शिकोयतना तेन्नाच आमकां कळटा न्हू सगळे कितें आसा ते सगळे हितून पॅकेज मेळटा आमकां शिकोयता. म्हणूनच तो कितें सांगता शिकोयात. आमकां तो जेजून सांगलेले वचात आनी तांकां पेकोणी करूंक शिकाय. लोक पेकोणीच्या फाटल्यान धांवतलो आसलो न्हू. जेजून कितें केलां तें खंय पडलो आसलो. जेजूची वळख मेळटली आसली सारकी, फक्त पेकोणीच करूंक धांवतले आसले. म्हणून जेजून सांगला देवाचे उतर आसा तशेंच परगटूंक जाय, आसा तशेंच परगटूंक जाय. कित्याक ते मागीर आमी स्क्रिप्चर घेवन पळोवया. सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तांकां शिकोयात आनी जाणो जायात. जाणो जायात म्हणटा आमकां. कितें जाणो जायात, आमी एकसुरी ना पळय. सदांच त्या सदां वय कालाच्या युगाच्या संपाते पर्यान हांव तुमचे सांगाताक आसा. आमकां भिवंक जायना, देवाचें उतर परगटून भिवंक जाय. तुज्यान आमकां आपणाक भंय दिसता तो म्हणटा जाणा जायात. तुम्ही एकूच जाणा जाया की हांव तुमचे सांगाताक आसतलो युगाच्या काळा पेऱ्यान. हो संवसार सोंपे पर्यान हांव तुमचे सांगाताक आसतलो. तो आमकां सोडचो ना. आमी भिवंक जायना. आमी भंय दिसता न्हू. हांव देवा कार्य करता संवसारी कामाक म्हाका सगळी भिरांत दिसताली. कोणा कडेन उलोवंक बसून एडवोकेटा कडेन उलोवंक बीन म्हाका भंय दिसतालो. हांगा आमदार तूं मातशें उलय म्हाज्या पासत कितें काम आसा जाल्यार. स्कुलान केन्ना टिचरी कडेन उलोवंक ना. टिचरी उलयताली गॅदरिंगाक वच, हो पाठ घे, हे घे, ते घे, ते सांगताले. पूण भिरांत. आतां देवाचें उतर कितें सांगता आमकां, आपूण सदांच केन्ना केन्ना म्हणटा तो, केन्ना केन्ना आमचे मनीस आमच्या वांगडा आसता, केन्ना केन्ना तसो म्हणटा तो. पूण आमचो चड विस्वास कोणाचेर, जेजूचेर. म्हाज्या घोवान अशें करूंक ना, घोवान म्हाका अशें म्हणूंक ना, म्हाज्या बायलेन म्हाका अशें म्हणूंक ना, अशें सांगलेलें तें काम म्हाजें करूंक ना न्हू. तेणी सांगलेलें म्हाका सोडचो ना आनी तो म्हाका सोडून गेलो. आमचो विश्वास कोणाचेर, संवसारी मनशाचेर. संवसारी मनीस कितले दीस, आमचो विश्वास कोणाचेर आसूंक जाय, जो आमकां सांगता युगाच्या काळा हो संवसार सोंपो पर्यंत आपूण तुमचेशी आसतलो. तेजेर विश्वास आसूंक जाय काय ह्या संवसाराच्या मनशाचेर. कितलीं जाणां डिप्रेशनान वयता, आयकलां कित्याक वयता ती, आयकलां. म्हाका बॉयफ्रेंड सोडून गेलो ते सांगता आजार जालो म्हणटा कोणाक. सो जेजू आमकां कितें सांगता, हांवें जेजू तुका कितें सांगता, म्हाका आयकपाचें कांय ना आतां.
हा आयकपाचें कांय ना. तूं जर जेजूचें उतर आयकना तुका सुटका कशी मेळटली? आमकां सुटका मेळटली जेजूचें उतर? तें चिंतीत आसा आतां, चिंतीत आसा. जेजू सांगता आमकां ह्यो संवसार सोंपो पर्यंत आपूण आनी सांगता असो सांगिना मातसो तुज्या वांगडा म्हाजे आनी आमी कितें म्हणटा मागीर ताका यो रे जेजू यो यो करिना. तो कितें म्हणटालो आगो तुका हांवें ऑलरेडी बरोवन दवरला हांव तुज्या वांगडाच आसा मुगो संवसार सोंपो पर्यंत. यो म्हज्या काळजान यो म्हज्या काळजान करिना आमी ह्या आमच्या घरान. आ तो कितें म्हणटालो जेजू आपण सांगला म्हणजे तुका हांव संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुज्या वांगडाच आसा तुज्या भितर आसा आनी तूं म्हाका खंय आपयताय न्हू. आतां हांव हांगा आसा हांव तुमच्या वांगडा आसा आसा न्हू. तुमी म्हाका आपयता ना यो म्हणून कित्याक तसोच जेजू आमचे कडेन आसा न्हू आमी आमी आपयता न्हू. फर्स्ट न्हू स्टार्टींग ब्रदर करनाय न्हू मदींच न्हू म्हणटा जीसस कम इन टू माय हार्ट वी प्रे न्हू म्हणटा आपुणूच सांगता म्हूण म्हणा फाटल्यान आनी मागीर म्हणटा कितें जाणा जेजू म्हणटा आपूण तुका खंय साडून गेला तर. ओदोय हांव प्रिचिंगान थंय आयकताली ओदो सकाळी इंटरनॅशनल प्रिचिंगाचेर आयकताली कम इन टू माय हार्ट थोड्यांनी म्हटलें आनी जाता तो हे रायट प्रेयर आपुणूच सांगला म्हूण म्हणून आमी सगळीं मागणें करया म्हणा सगळीं म्हाज्या फाटल्यान आ ताका लागून आमी चतुरायेन रावूंक जाय म्हणटा. बायबल म्हणटा चतुरायेन म्हजी उतरां आयक न्हू चतुरायेन आयकूंक जायी. सगळ्यांनी म्हाका थोड्यांनी म्हटलें आनी जाता हे रायट प्रेयर हे सारकें प्रेयर यो आमच्या काळजान जेजू आमच्या म्हज्या काळजान यो रायट प्रेयर म्हणी जाता इट इज रायट. सगळ्यांनी न्हू रॉंग प्रेयर. सॉल्युशनान पयलींच आवाज केला 12 का 13 वर्साचो भुरगो न्हू तो तेणी पयलींच आवाज केलो रॉंग प्रेयर म्हणून सगळ्यांच्या पयलीं. आमी कितें करता आमच्या जिवितान जेजू म्हणटा हांव तुज्या वांगडाच आसा मुगो खंय गेला तर हांव तुका सोडून यो 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 करीत आसता न्हू. त्या 12 वर्साच्या भुरग्याक विचारतालो जेजू तुजें वॉट इज ब्रदर वॉट इज युअर डिझायर म्हणजे तुवें फुडें कितें करूंक सोदताय तूं आपूण तूं कितें करता येता स्टार्टींग. सकाळीं उठता तो 4 दिसता व्हड कन्फेक्शन करता बायबल क्लास घेता स्कुलान वयता वाटेक वयताना जिबेचे देणे ओडीत वता आनी स्कुलान थंय बसला थंयसर खंय स्क्रिप्चर म्हणीत आसता. आ घरा येयलो बायबल क्लास घेता. आ कोण तो भुरगो कितल्या वर्साचो 12 का 13 12 दिसता तेका वर्सां आतां. तो 6 काय 7 वर्साचो आसतना जेजूचें उतर आयकता. कित्याक तेजी आवय बापूय देवाच्या उतरान आसा. पयलीं नासलें बापूयच आसलो आवय आयकनासली. लॉकडावनाच्या टायमार आवयनी स्टार्ट केलें तिणें आख्ख्या घराक सकाळीं 4 ते 9 पर्यंत टीव्ही चालू आसताली तेंची एका एका रुमान. आनी तो कसलो आसलो भुरगो आमी सगळीं जाणां म्हणटा म्हजो नातू म्हाजे भुरगे मोबायलान खेळटा म्हणटा न्हू आयकना आमी आयकना पूण टीव्ही पयलीं खंय ती तापयताली सारकी मोबायलान खेळो नाका. जेन्ना तिका देवाचें उतर मेळ्ळें न्हू आतां आमचें जिवीत हांगासर स्टार्ट जाता. देवाचें उतर मेळ्ळें न्हू आमकां तिणी कितें केलें देवाचें उतर मेळ्ळें तेका कांयच म्हणपाचें सोडलें सगळें तापोवपाचो सगळें सोडलें. आनी तो म्हणटा म्हजी आवय कित्याक चेंज जाली म्हाका कित्याक तापयना म्हाका म्हजी आवय आतां. आवय कितें मेळ्ळें जेजू मेळ्ळो देवाचें जिवें उतर मेळ्ळें आनी तिणी तें जिवीत बदललें तें पळोवन आवय आनी तेजी जाता न्हू मोबायला भितर झगडी तशी तेंची झगडी जाता ती बंद जाली मोग येयलो घरान. तेका लागूनच तो कितें पळोवंक पावलो हे देवाचें उतर जे ती कंटिन्यू वाचता तेंगे ते आयकूंक लागलो नोट्स बरोवंक लागलो. आनी तो म्हणटा आपणी गेम्स खेळोंक सारको टॉप म्हणटा आपूण आपणाक केन्ना सोडूंक गेली तें आपणाक खबरूच ना. पयलीं खंय ती गेमी खेळटालो आनी देवाचें उतरूय आयकतालो. वाडटा सगळें सोडून दिलें. आतां तो दुसऱ्यांक प्रीच करता. लंडनाकसून तो गोंयान येयला
आता संडे मरगांवां पानिनी आसा, आख्खो दीस आसा मेजोड्डा. ताचें जिवीत कित्याक बदललें? तेजे आवयन जे उतर आयकलेलें ते प्रॅक्टिसीक घातलें, ते पळयलें आनी तेणी ते चेड्यांक धाकटे बाबा, आमी ताका ब्रादरी धाकटो न्हू तो, सो तेका तेणी आपणाचें जिवीत देवाक दिलें आवय वरसून. आनी ताका ब्रादरीन तुजो होमवर्क देवाचें उतर आयकनाच होमवर्क करता म्हणटा आपूण. म्हाकाय आसा हांव पळोवंक ना केन्नाचें टिचींग तें, पूण आयकतालें हांव. आतां आमचें काम कितें घरा गेलें म्हणटकू तशेंच आतां तेज्या आवयन कितें केलें, जें तिका राग येतालो, जे ते भुरग्याक तापयताली, जी झगडटाली, तिणें आपणाचें सगळें जिवीत बदललें. आनी तिचे वरवीं तिजो चेडो जेजू कडेन पावलें. आमी जाणा, आमी रिटेटाक येवन आमी तशेंच जिवीत जिवन कितल्या जाणांचें जिवीत आमी वगडायलां तें खबर आसा? आमचे सरावंडींग आमकां खबर आसा? आमी रिटेटाक येयली परतूय तशेंच जिवीत जियेले. लोक आमकां पळोवन जेजू कडेन येवंक जाय आसलो, तो लोक कितलो मरोन गेलो, कितलो वायटाक पावलो. कित्याक लागून पावलो? जेजून कोणाक देवाचें उतर दिल्लें पयलीं? म्हाका दिल्लें न्हू, घरान म्हाका दिल्लें देवाचें उतर. हांवें तें जिवोंक ना जेजू भाशेन, आनी तेंच्यांनी ती म्हाज्या फाटल्यान येवंक ना. म्हाज्या फाटल्यान म्हणजे जेजूच्या फाटल्यान. जेन्ना हे म्हाका जेजूचें उतर गावलें न्हू, आमी शिकतलीं एक्ट 1 पवित्र आत्मा मेळ्ळो. तूं घरान शेजाऱ्याक जेरुसलेम हेका सगळ्याक तूं गोवाळ जावंक जाय म्हण हाडलेलें. तर घरान न्हू पयलें स्टार्टींग म्हाका खूब राग येतालो. म्हाजें जिवीत बदललें. म्हाजें पयलें आनी एका वर्सान भयण गेली. मागीर म्हाजी फॅमिली स्टार्ट जाली वचपाक पोटा. पोटाच आमचे सगळ्यांचे फॅमिलीचे आमचे ग्रूप सगळी फ्रेंड ग्रुपाक आवडलो. फ्रेंडां बी सगळीं पोटाच जिवीत बदलला. म्हणजे जेन्ना हांव सांगतालें न्हू तांकां गोवायकी, रोखडोच न्हू आमकां एक पोटासून एक भाव मेळ्ळो. आनी तो भाव आमकां बायबल शिकयतालो. आनी तो बायबल शिकयताना, तोय हिंदू आसलो, तो बायबल शिकयताना कोटेशन सगळें सांगतालो. पयलीं आसतना पेज नंबर पासून सांगतालो. हांवें एकूच म्हटलें, जेजू म्हाका हें जाय, पयलीं आसतना सांगूंक जाय म्हाका. तेन्ना हांव दुसरे 2 वर्सां नाजाल्यार 1 वर्स कितें आसतलें. आनी तो मागीर लागलो कितें जाल्यार तेणी एक बरें सांगलेलें, पळय तूं जेजू जेजू म्हणून कोणी तुज्या फाटल्यान येवंक जायना. तुजें एक्शन पळोवंक जाय, तुजें जिवीत पळोवंक जाय, आनी लोक फाटल्यान येवंक जावो. तूं घरान वचून प्रवचन करूं नाका म्हूण सांगलें. आनी ब्रादरी आतां आमकां सांगता तशेंच. आनी तो आपणाची टेस्टिमनी सांगूंक लागलो. तो एक ड्रग्स एडिक्ट सोरो सगळें पियेतालो. तो जेन्ना पोटा गेलो ताका कोण धरून आसले म्हणून तो पोटा गेल्लो. पोटा तेन्ना म्हणटा तो सारकी खूब सारकी आनी अशी बडी एक धरून म्हणटा आपणाक चलोंक जायनासलो. आनी जेजू सांगता तितलें आयकतालो आनी ब्लेसीस साक्रामेंटा कडेन वयतालो आनी रडटालो आपूण जिवीत आपणाचें. केरळाकसून येवन तेका कोणी जागो दिलो, एक हॉटेल 10 का 20 रुमाचें कितें हॉटेल बांदलें आनी थंय हें करूंक लागलो. जिवीत तेजें स्टार्ट जालें. आतां तूं जाणा तेजे फ्रेंड ड्रग्स म्हणटा तेका फ्रेंड नासता, खूब फ्रेंड न्हू, फ्रेंड. आनी तो टेस्टिमनी सांगतालो कित्याक आपूण तसो जालो. तेजो बापूय सर आसलो, तेजो बापूय सोरो पियेतालो. तेजो बापूय सोरो पियेतालो. हेणी कितें केलें, बापूय सोरो पियेता म्हूण तेजेर थापाट मारलें. थापाट. तो कितें म्हणटालो, ते थापटाचे तो बापूय म्हाजो सोरोच पियेतालो, पूण आपूण ड्रग्साच्या सोऱ्याच्या आनी ड्रग्साच्या हितून पडलो पळय एका थापटाक लागून. ताका लागून देव म्हणटा आमकां कितें, आमी तेजो कमांडमेंट मोडलो न्हू, आवय बापायक मान दिवंक जाय. आसा तसो आमच्या बापायचो आवयचो मोग करूंकच जाय आमी. कसोय आसूं. चिरातान म्हणटा बापायचे करशी तुका लांब आवक मेळटलें. चिरात 3 चॅप्टरान सांगता आवयचे करशी तुका सगळे गिरेस्तकायेन वतले. आनी जर तूं आवयक दुखोवशी तुजी जालेली बुनियाद पासून हें जाता म्हणून.
तो बापूय कसोय आसूं शिरात्री चॅप्टर कोटेशन पळय गो बस शिरात्री चॅप्टर आख्खो चॅप्टर तो आसता तो आवय बापाचे वाचून पळोवया. सो आमी कितें करपाक जाय मान दिवंक जाय. तेणी पळय एकूच थापाट मारले आनी कितें जालें तो बदल्लो ड्रग्स सोरो च्या हितून पळयलां कितें जाता तें. आनी तेणी एकूच सांगलेलें आमकां हें म्हूण सांगलेलें आनी मागीर म्हणटा आपूण सदांच विकली प्रेयराक वयतालो. आतां तेजो फ्रेंड म्हणटा आपणाक पळोवंक नासलो हो कसो बदल्लो तो आपणाच्या म्हणटा फाटल्यान येयलो तो फाटल्यान कित्याक येयलो तो तेणी सांगलें ताका जेजूची कितें सांगलें खबर सांगली कांयच सांगूंक ना. तेजें जिवीत पळयलें हेजें जिवीत कशें बदल्लें तेजे वांगडचो फ्रेंड पिनारो फ्रेंड सदांच तो तेणी पळयलें जिवीत पळयलें आनी तेज्या फाटल्यान येयलो आनी तो फाटल्यान येयलो तो खंय गेल्लो देवाचें उतर शिकोवंक गेल्लो एका चर्चीन. थंय फाटल्यान बसलो आनी देवाचें उतर आयकलें आनी व्हडली गोवायकी आयकली. तेणी कितें केलें आपणाचें जिवीत बदल्लें आनी फाटल्यान येयलो तेज्या फाटल्यान चर्चीन येवपाक लागलो. तें आमकां सांगलेलें तुजें जिवीत जावंक जायें आतां आमचें जिवीत जावंक जायें. देव कितें सांगता पळय तें तुज्या काळजांतसून तुजी बदलवणी मोनाची बदलवणी जावंक जायी तेन्ना तुज्या फाटल्यान लोक येवंक जावो. तें उतर न्हू गांठीक मारलेलें. तुमी म्हणटा फॅमिलीन आमकां त्रास सांगना कशें दिसता कोणाक त्रास येवंक ना खंय दिसता दिसता आमकां त्रास येवंक ना खंय दिसता. तुमकां जर येता जाल्यार आमकां येवचें ना जेजू जेजू म्हणून. खूब त्रास येयले चड करून आमच्या भयणीच प्रोफेसर जायना म्हूण खूब सगळे लोक येतात सोयऱ्यां सगळीं तेच बडबडटालीं जेजूचें करता आनी कित्याक वयता. पूण आमकां खबर आसलें न्हू जेजून आमकां कितें दिलां तें म्हाका खबर आसलें न्हू. आतां आमकां लोक म्हणटा पूण तुका खबर आसा न्हू जेजून तुका खंयतूनसून भायर सरला हितूनसून तुका बरेंपण दिलां तें तुका खबर आसा न्हू. लोकांक खबर आसा त्या जाग्याचेर आमी आसली एक टायम आमी आसली न्हू लोकांक कितें म्हणपाक नासली. सो आमी त्या जाग्यार रावंक जाय आनी मागीर तांकां बोगसूंक इजी जाता. एक म्हाजो एक पॉयंट आसा बोगसुपाचो. आतां कोणी कितें म्हटलें न्हू म्हाका त्या जाग्यार तूं कितें करतलें आसलें वचोन तेंच उलयतलें आसलें न्हू देवची वळख नासली जाल्यार तेंच उलयतलें आसलें. तेन्ना तुका तें चित्ताय न्हू तेन्ना तुका बोगसूंक इजी जाता मातशें बोगसोणें दिवंक जाय जाल्यार. आमकां जेजू कितें सांगता वच आनी देवाचें उतर शीस करा फक्त देवाचें उतर परगटया म्हणटा न्हू. आतां देवाचें उतर कित्याक परगटया म्हणटा तो फक्त बायबलान आहा तें गॅलेशियन्स 1 इंग्लिशीन बरें आसलें तें 1:6 टॉपिक कितें आसा शुभ वर्तमान एकूच. टॉपिक कितें आसा शुभ वर्तमान एकूच आनी शुभ वर्तमान म्हणजे आनी देवाचें उतर दुसरें ना एकूच आसा न्हू. पावलू सांगता गॅलेस्करांक कित्याक ती गॅलेस्कर मातशें हारलेले आमच्या भशेन जाल्ले ते परते थंय परते खंय खंय वचो म्हणून तांकां सांगता देवान तुमकां क्रिस्ताच्या दोळ्यान बगूंक आपयल्या. आमकां सगळ्यांक आपयल्या न्हू देवान देवाची काकूट दोळ्यालाय बगूंक. ताका इतले वेगी सोडून दुसरे कसले शुभ वर्तमान तुमी दवरलात म्हणून म्हाका अजाप दिसता. कित्याक तेंच्यांनी रोखडेच देवाचें उतर तांकां शिकयल्लें पावलू ते आयकले आनी दुसरे कडेन गेले आनी तो म्हणटा आपणाक अजाप दिसता तुमी इतले बेगीन म्हणजे तेणी आतां शिकयल्लें आसतलें रोखडेच तुमी दुसरें शुभ वर्तमान स्वत मारलें. आनी टॉपिक कितें सांगता एकूच शुभ वर्तमान आनी देवाचें उतर ना. सगळ्या ग्रुपांनी एकूच देवाचें उतर आसा एकूच परगट्टा
आणि थोड्या ग्रुपांनी थोडे चॅप्टर ओल्ड टेस्टिमंट न्यू टेस्टिमंट एकूच आहा ओल्ड टेस्टिमंटान थोडे चॅप्टर 500 कितें चॅप्टर ना इतलेच डिफरंट आसा आतां सगळो शुभवर्तमान सारकें आसा खरेंच म्हटल्यार दुसरे शुभवर्तमान म्हटलेले नास पूण तुमकां घडयलेल्या घालून आणि घडलेले घालून क्रिस्ताचे शुभमन दुसरे सोदलेले तसले मनीस तुमचे मध्ये उपासतले आमचे मध्ये दुसरे शुभवर्तमान सांगू उपासतले येतले सांगपाक आमकां जेतून अशें करूंक ना जेतून खूब जाणां म्हणटाली इवन फॉरेनर म्हणटा ते उणें केले 5000 थंय हॉटेल आसलें म्हणटा थोडी म्हणटा आमी मांकीची येयली असले शुभवर्तमान करपाचे मनीस येतले आनी येयले ऑलरेडी पूण आमी तुमकां पोरगोट केला ते शुभवर्तमान भायर कोणी आनीक जावं तो स्वर्गार सान आयलो ओ एक देवदूत आयलो दुसरो एक शुभवर्तमान पोरगोट करीत जाल्यार देवाचो शिराप तेंचेर पडटलो कितें जातलें हे बायबला शिवाय हे देवाच्या उतरा शिवाय दुसरे तर पोरगोटीत जाल्यार आमचे शिराप कोण पोरगोडटा पळय तेजेर आनी फुडें म्हणटा कोण आयकता तेजेरूय आनी स्वत मानता तेजेरूय शिराप तर आमी कितें करूंक जाय ताका लागून हे देवाचे उतर शिकोवंक जाय आमी जाल्यार आमकां कोणी फसयतलो न्हू कोणी आमकां सांगतलो न्हू कालूच ती मागण्यान लास्ट म्हयन्याक येयल्ली आमच्या लास्ट 2 म्हयन्यांनी येयल्ली आनी खूब खर्च जाले थंडी बीन सारकी भरपूर जाल्ली आनी मोठी आसली आनी काल बरी आसली तिका ती पयलीं पळय ग्रुपान वयताली तो सांगता खंय तिका हांगा एंटीक्रास ते म्हणटा मागणे हांगा म्हणजे जेजूचे न्हू दुसरे मागणे अशें म्हणून तिका हांवें म्हटलें तुका हांव कांयच सांगिना पूण तुज्या जिवितान थंय आनी हांगा कितें फरक पयलाय तो म्हाका सांग ती म्हणली हांगा जेजू पळय कितें बरयलां तें शिकयता आनी म्हाका तें आयकून इतली वर्सांनी बरें दिसलां आनी तिजें दिसतालें तुज्या हांगा वचून कळ्ळें आमकां असले जायते जाण सांगतले पूण आमचे थरलेले आसा कितें आमी स्वत मानता ते आमकां श्राप घेवंक जावो हे असली उतरां आयकून आमकां श्राप घेवंक जाय जाल्यार आमी तयार आसूंक जाय नाजाल्यार आमी फक्त गवायकी सांगूंक जाय हांगा कितें बश्टे दुसरें कितें सांगता हांगा कितें दुसरें सांगता प्रूफ आहा न्हू बायबलांतलो तुमकां बरया सांगला न्हू कित्याक बरया तुमी प्रूफ घरा वचून पळोवंक जाय आदली क्रिस्तांवां म्हणटा न्हू आदली लोक आसलो भावार्थी लोक कितें करतालो ती वयताली जमातीक वयताली घरा येवन खंय ती चॅक करून पळयताली खरेंच शिकयता जाल्यार आमी करता ना न्हू म्हाकाय न्हू ह्या ग्रुपाक येवच्या पयलीं येवन आमी मदींच आमकां सांगलेलें थंय वचनाका सगळीं जाणां ब्रदर जॉन्सनाक तो अशी बिलिवर्स आमी सगळीं पूण म्हाका सांगलेलें वचनाका पूण म्हाका हांवें सांगलेलें न्हू म्हाका पयलीं हांव वयताली मदीं सोडलेलें परतें कित्याक येवचें पडलें म्हाज्या मामीच्या भयणीच्या चेड्याक लागून ड्रग्साक सोऱ्याक तो हें केलो ताका सुटका मेळोंक जाय म्हणून म्हाका परतें येवचें पडलें ग्रुपान या देवाची येवजण आसली म्हाका म्हणून हांव येयली आनी हांव चॅक करताली सगळें इश्टाचेर येयली तेन्ना चॅक करताली कित्याक हांव सगळ्या ग्रुपांनी भोंवून येयल्ली म्हाका खबर आसली चडशे हितून हालेलुया चड म्हणिना ते एक जाण आसली हितून हालेलुया म्हणटा आनी शिरात टॉबीट थोडे जाण घेयना पूण हेचेर घेताले शिरातातले टॉबिटातले विजम शिकयताले आमकां मागीर लोक सांगताले कितें कितें मागीर आयकनासली इवन म्हाका म्हाज्या वांगडा पोर्टा वयताली हांव घेवन ग्रुपाक वयताली ग्रुप सगळो वर्साच्या वयताली ग्रुपाक थोडे ट्रेनीन ती तिकेट काडटा सुद्दां बेजार जाताली ती ट्रेन सुद्दां तिकेटी सुद्दां रॉंग दिताली आमकां एकदां झगडी आमची ट्रेनीन येताना कित्याक हांव स्वताच न्हू केन्नाच न्हू हें घालिना नंबर्स घालिना म्हयन्याचे आतां जर फेब्रुवारी न्हू नो 2 केन्नाच घालना FAB घालता तशें ऑगस्टाचे AG घालता हांव सदांच घालता
आणि तिने कितें केलें, म्हाज्या तिकेटीचे पोवच्याक म्हाका हें जातालें, पूण हांव तिचे कडेन झगडोंक ना. पूण तिने कितें केलें, मदलीच एक तिकेट काडली आनी दुसऱ्या म्हयन्याची घातली. आनी आमी तेजे 6 जाणां, एके तिकेटीचे 6 जाणां आनी 3 का 4 तिकेटी त्यो आमी चॅक करूंक ना. तिची लागलो फुडल्या म्हयन्याची तिकेट आनी तुमी आयजूच कित्याक येयल्या, येताली आमी. तिचीक सांगलें पूण आमकां फायन भरची पडली, कित्याक आमी पळोवंक ना न्हू, ही आमची मिस्टेक. अशी जाताल्यो पूण आमी तरी सोडूंक ना, तरी वयताली ग्रुपान, थंय काडिनाल्यो तिकेटी आनी दुसऱ्यांक सांगताली काड म्हणून, कित्याक ती रॉंग करता. आनी तिका ती हें आसली अनभावती, तिका खबर नासली जेजूची खबर. एकलें चेडूं पोटासून येताना म्हाजी मावशी आसली, मावशेन सांगलें आमी न्यू क्रिएशन आसलें आमचें तेन्ना, थंय आमी मागण्यांक वयता ब्रदर जॉन्सनाचे. तेकाय कोणी सांगलेलें न्हू, तो कॅथलीक न्हू आनी कितें कितें सांगलेलें तेकाय सांगलेलें. ते येवन म्हाका विचारूंक लागले, मावशेन सांगलें म्हाका विचारूंक लागले, थंय तो यो न्हू, म्हाका कांय खबर ना, थंय ते जाता मिस जाता आनी तूं यो आनी पळय म्हणून सांगलें. हांवें तेका आनी कांय सांगूंक ना, व्हडलें कांयच सांगूंक वचोंक ना, थंय कितें जाता सांगलें आनी तेका यो आनी पळय. ते मागीर खूब तेंपान हांव ताका सद्दां फोन करतां, सॅटर्डेची शेनवारचे रातीचे घोवा कडेन फोन करताली, फोन नंबर नासलो. पूण एक दीस येयले तेणें सगळें पळयलें आनी तें जेशेलान भितर येयले. आमकां हो सगळें नांव आमी जाणा सांगूंक जाय, आमकां खंय सुट्टा मेळटा, जॉन एकल्या कडेन आसा. तेका लागून पावलू ते गॅरेजकारांक सांगता दुसरें बायबल नाच आनी दुसरें बायबलांतलो कोणीय तो स्वर्गासून एंजल बसून येयलो बायबलाच्या इगेन सांगता जाल्यार बसून आमी आयकूंक जायना. आमचे श्राप न्ही आयकता आनी मानून घेतात तेजेरूय श्राप. तेन्ना आमकां कित्याक आमी शिकयता ते आयकता म्हणटले न्हू, पूण जॉन एकल्याक देवान सांगला देवाचें उतर परगटपाचें, जेणे दिलेलें आसा न्हू, शिकपाचें दिलेलें आसा न्हू, तो सांगता न्हू म्हजें उतर चीट दिवं नायक कान सांगता न्हू, दोळ्या मुखार दवर. कोणाक सांगता, फक्त प्रिचरांक पाद्री माद्रींकूच सांगता काय सगळ्यांक सांगता? जी कोण बायबल वाचता, जी कोण विश्वास दवरता तांकां सांगता. सो आमकां सगळ्यांक पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या, दिल्या न्हू. कितें करपाचें, आमी वचोन देवाचें उतर परगटपाचें. आमी तेन्ना आयकलेलें न्हू, हांवें फर्स्ट डे घेतलेलें ते 1 Corinthians 9:16 घेतलेलें. देवान आमचेर शिक्को मारला देवाचें उतर परगटूंक. जॉन एकल्याचेर जो कोण विश्वास दवरता जेजूचेर तेजेर शिक्को मारलेलो आसा देवाचें उतर परगटपाचें. ही व्हडवी काय न्हू, हें म्हजें काम आमचें जॉन एकल्याचें व्हडवी काय न्हू, हांव देवाचें उतर परगटता न्हू, हें म्हजें काम, जॉन एकल्याचें काम देवाचें उतर परगटपाचें. तें स्पश्ट बरयलेलें आसा. आतां आमी पळया लूक 10:19 पळोवया. पळयात सोरोप आनी वेचू, सोरोप आनी वेचू आनी दुस्मानाचे सगळे पदवी पांया तोंडां मोस्तुपाक हांवें तुमकां अधिकार दिला, कांयच तुमकां वायट जावचें ना. कितें म्हणटा आमकां, सोरोप आनी वेचूचेर सगळ्या दुस्मानाचे पदवेचेर आमकां कितें दिला, पदवी दिल्या पांया पोंदा मोस्तुपाक. म्हणजे सगळ्या देंवचाराच्या सगळ्या हात्यारा देंवचारां शिकण्याचा आनी कितें कितें घेवन येता न्हू तेजेर आमकां पदवी दिलेली आसा. जॉन एकल्याक पांया पोंदा मोस्तुपाक सांगला न्हू आमकां सगळ्यांक.
सरपाक वेचूक म्हणजे कितें विकारी पासून वस्तू आहा तांकां आमी भिवंक जायना. सरपाचेर विचूचेर आमी चलतली म्हणटा सामसानूय सांगता, साम्स 91 आहा न्हू. आनी हेजेर सरपाचेर आनी वेचू आमी पांया पोंदा मोस्तली सगळी दुस्मानाची म्हणजे देंवचाराची सगळे कितें आत्तेर आसा वायट सगळे पांया पोंदा मोस्तुपाक आमकां सगळ्यांक अधिकार दिलेलो आसा. दिला न्हू आ आमी मोस्तुतली आनी कांयच वायट आमचेर येवचें ना. कसलेंच वायट आमचेर येवचें ना. कित्याक आमकां जर आमकां ही पदवी आमची खबर आसा देंवचाराचेर कोणा कडसून वायट येता दुस्माना कडसून. दुस्मानाचें म्हणटा न्हू दुस्मान म्हणजे देंवचार आमचो. देंवचारासून कितें वायट येता न्हू तें आमकां आमचेर कांयच वायट येवचें ना. कांयच येवचें ना. केन्ना आमकां खबर आसतली आमकां देंवचाराचे सगळे एका पांया पोंदा मोस्तुपाक पदवी दिलेली आसा वायट सगळ्या वायटाचेर. तेन्ना आमचे कांयच म्हणजे कांयच आमचे कुडीर येवचें ना. फुडें कितें म्हणटा पळया. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जाता म्हूण तुमी खुशाल जावं नाका. कितें म्हणटा देंवचाराक आमी पांया पोंदा मोस्तिता वो देंवचार आमकां खालते जाता देवाच्या उतराक लागून तुमी खुशाल जावं नाका. खालते जाता म्हूण तुमी खुशाल जावं नाका. तांकां तुमकां तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेली आसा म्हूण खुशाल जाय. कित्याक खुशाल जाय म्हणटा देव आमकां. आमची नांवां खंय बरयलेली आसा स्वर्गार बरयलेली आसा. आमी नांवां आमची स्वर्गार बरयलेली आमी स्वर्गार वयतली आ शुअर नांवां बरयल्या न्हू कोणी पुसोवंक जायना ती. तर आमी स्वर्गार वयतलीच. आमी कितें म्हणटा स्वर्गार वयता काय आमी आनी खंय वयता न्हू. आयकोन ना कोणी आ जी कोण बायबल वाचता तांकां देव सांगता तुमी खुशाल जाया तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेली आसा. एक स्वर्गार एक बूक आसा जिविताचो बूक आसा तेजेर आमची नांवां बरयल्लेली आसा. आमी बूक आहा वो आमची सगळ्यांची नांवां स्वर्गार बरयल्ली आसा. खुशाल आहा खुशाल दिसता तुमी हांगा येवन पळया हांगा उबे रावन पळया कितली खुशाल दिसता आमी ती. देव म्हणटा आमकां खुशाल जाया. कित्याक आमची नांवां स्वर्गार बरयलेली आसा आनी आमी एक दीस स्वर्गारूच वचोंक जाय. बापा पासून येयल्या बापा कडेन वचोंक जाय आमकां. स्वर्गार आमचो बापूय आहा तेजे कडेन वचोंक जाय न्हू आमकां. सो जेजू आमकां बरी खबर सांगता आमी स्वर्गार पावली बरयला ना म्हणजे ना. आमकां सगळ्यांक ही देवान ऑथॉरिटी वो पावर दिलेलो आसा. देंवचाराक पांया पोंदा मोस्तुपाच्यो देंवचाराच्यो सगळ्यो शक्त्यो पदवी आतां आमी मोस्तिताली न्हू गायनान मोस्तूंक ना तुमी. तो सांगता आमकां सगळ्यांक ती पांया पोंदा मोस्तुपाक ही पदवी दिलेली आसा आनी आमचे तेजे कांयच वायट येवचें ना. कोणाचे हे देंवचार जो आमकां मान्य घेवन येता आपणाच्यो दुसऱ्यो परत परत जेजू कडेन काल पळयलो न्हू आमी 3 फावटी परत तसो आमचेशी तो 3 फारां आमचेशी एक रावतलो खंयचून चिंतनांनी. आनी चिंतनाचे निवाडो कोण दिता आमच्या फक्त हे देवाचें उतर. ताका लागून देवाचें उतर आमकां सदांच उलय म्हणटा. आनी पावलू आमकां सांगता सदांच मागणें करीत रावा म्हणटा. आमकां काम ना आमी म्हणची ना सदांच मागणें कर म्हणटा पावलू. 1 तेजस्कराची चीट पार्ट 16-17 सांगता आनी 18 आमी वाचलेले दिसा सदांच मागणें करीत रावा म्हणटा. जाता काम बीन करतना जेजू कारका दिवंक जायी. सगळो गोट देवाचे चिंतूंक जाय. सगळो गोट आमी सदांच मागणें करता. आमकां दिसता आमी एकाच जाग्यार बसोंक जाय आनी मागणें आमकां दिसता म्हणून आमी कितें म्हणटा आमकां काम ना आमी मागणें करीत रावो. आमकां भुरगीं ना थोडी म्हणटा आमकां कोण ना आमकां सगळीं आसा.
जेजूचं दार उगडूंक जायना. सो आमकां आसा देवाक खबर ना, जेजूक खबर ना आमकां फॅमिली आसा, आमकां कामाक वचोंक जाय, आमकां घरान काम करूंक जाय, सगळे जेजूक खबर ना. जेजून कित्याक बरयलें सगळ्यो गोट मागण्या ताका खबर आसा न्हू. सगळ्यो गोट कशें म्हणजे तूं काम करतना पासून देवाचें उतर आयक, देवाक आर्गां दी, देवाचें चीत. आमी कितें करता मोबायल घेता किचनान एक स्पिकर आहा तो घालता आनी सगळें आयकता दीसभर आनी कामूय करता उलयताय. सो आमकां देवाक आमचें सगळी खबर आहा बरयला. आनी हो कोण पावलू सांगता. पावलू कितें बेकार आसलो. पावलू जॉन्सना भशेन सगळ्याक वयतालो, जमदूत आसलो तो आनी तशीच करतालो. आनी सदांच खुशाल राव म्हणटा. आमी बरें कितें आहा तेन्नाच आमी खुशाल रावता न्हू. खुशाल राव म्हणटा सदांच. जाता खुशाल राव. जायना पूण आमी ट्राय करपाक जाय खुशाल रावपाक. कित्याक जेजून आमकां सांगला न्हू खुशाल राव. कित्याक खुशाल राव म्हणटा तो. जेन्ना आमी खुशाल रावता न्हू देवाक आमच्या जिवितान कितें काम करूंक जाय न्हू सारकी एंट्री मेळटा. जेन्ना आमी रागार रावता न्हू तो येता आनी तो काम करता. सो आमकां खुशाल रावले जाल्यार देवाक रस्तो बरो मेळटा न्हू. ब्लॉक ना मदीं. एक जोर व्हांवता न्हू तशी देवाचें ब्लेसिंग व्हांवता. जरी मदींच जरी बाटली गेली आनी रावली ते जोर व्हांवतली. जरी हांव दुकेस जाली जाल्यार ताच्या फुड्यान दुसरो येयलो आनी ते झरीचें उदक घेवन गेलो न्हू. मदींच देवचार रावता तो आमकां फिरत आसा खंय असो भोंवतणी आमचे फिरत आसा. केन्ना आमच्या तोंडांसून वायट उतर भायर सरता काय म्हणून. कोण देवचार. 1 Peter 5:8 सांगता आमकां तो फिरत आसता. देवचार आमचो कोण दुस्मान. दुस्मान तुजें कितें बरें चिंततलो. देवचार दुस्मान केन्ना बरें चिंतता. सपोज शेजारी तुजो दुस्मान तो कितें तुजें बरें चिंततलो. आतां ह्या देवचाराक सारको दुस्मान म्हटलेलो आसा. सो दुस्मान म्हणटकूच तूं म्हाजें बरें चिंततलो. एका एका घडयेक म्हाका खंय सकयल उडोवचो तो पळयतलो न्हू. म्हाजे खंय मिस्टेक जाता काय पळयतलो म्हाजो दुस्मान न्हू. मागीर सांगपाक वचोन केस करपाक कोर्टान म्हणजे खूब कितें कितें करपाक सोदतलो. तसोच हो सैतान रावता आमकां आमची खंय तरी आमी पडटा काय म्हणून. कितें तरी आमच्या वायट तोंडासून पडलें तो येदे व्हडलें करता. इल्लेशें पासून जालें जाल्यार झगडी कित्याक जाता म्हणजे जाणा घरान व्हडलें कितें जाता म्हणजे जाता धाकटुले वचून इश्टा जाता. कोर्टान बीन कित्याक वयता धाकटुलें कितें जाल्लें आसतलें न्हू. न्हू हांवें हालींच आयकलां जायते अशें धाकटुले हिजेर काजारी जिविताची झगडी कित्याक बारीक बारीक हेजेर तेजे मायंड कितें म्हटलें म्हणून घर सोडून वचप. ते कित्याक म्हटलें खंय तरी कोण बेश्टे तें जायना न्हू. खंय तरी हांव चुकलां न्हू. बेश्टें जाता तें एका हातीन ताळी बसना. बसता एका तोंडान झगडी जाता. आमी सांगतना कितें सांगतली हांव सारकें बरें हांवें कांयच म्हणूंक ना न्हू. म्हणिना आमी एक्चुअली म्हाजो गुन्यांव आसा न्हू ना ना पूण आमी तेचो दुसऱ्याचोच गुन्यांव सांगता. तेन्ना न्हू आमी खालती. तेका लागून देव म्हणटा जी खालती जाता तेका आपूण वयर काडटलो. जाता खेपो आमी खालती रावंक जाय. म्हाज्या लायफान एक भयणी भयणी आसल्यो. एक व्हडली भयण आनी एक धाकटी भयण. धाकटी भयण व्हडली भयणीक सारकी सतयताली. कित्याय कारणांक एक एक मिस्टेक काडटाली. आनी व्हडली भयण देवाच्या उतराक येताली म्हाज्या वांगडा. आसली आमच्या वांगडा ती प्रेयराक बी. तिका कितें सांगलें हांवें सॉरी म्हणून. कोणा व्हडल्या भयणी म्हणटली ती कितें म्हणटली हांव सॉरी म्हणून तुजें सारकें म्हणूंक लागलें म्हाका. हांव म्हणलें सारकें आहा हय गो सारकें आहा.
जेजूक लागून तरी म्हणूंक जाय न्हू आमी जेजूच्या राज्यान सगळीं एकूच, कोण व्हडली आनी कोण धाकटी ना. तो बायबलान ए तूं व्हडलें म्हणटा, तो म्हाज्या पुता म्हणटा न्हू, म्हाज्या चुपुल्ल्या भुरग्यान व्हडले जाणट्यान म्हणटा. आमी सगळीं कोण देवाच्या राज्यान भुरगीं सगळीं. आयकूंक ना तुमी म्हाज्या चुपुल्ल्या भुरग्यान आं कालूच 1 John 4:4 तितून आहा म्हाज्या चुपुल्ल्या भुरग्यान म्हज्या पुता. म्हणजे देव आमकां कितें करता एकेच नदरेन पळयता. तूं व्हडलो तूं जाणटो कोण ना. ते सांगलें तुका जेजूचें तूं जाणाय, तुका वळख मेळ्ळ्या तुवें म्हणूंक जाय. एक दीस तेणी म्हटलें सॉरी, आनी एकदां म्हटलें ना तेजी भयण समती कित्याक तूं सॉरी म्हणटा, कित्याक तूं म्हाका सॉरी म्हणटाय, हांवें सगळें मिस्टेक केला की म्हाजी मिस्टेक, हांवें तुका कितें म्हटलां. थंय तेंचें रिलेशन इतले भयणी भयणीच्या फ्रेंडा कशी जाल्ली एक सॉरीक लागून. आमकां ती सॉरी म्हणपाकूच कठीण जाता म्हणूंक न्हू. आतां कोणें कितें म्हटलां न्हू, सॉरी म्हणटली आयज आं, वयता फुडें, फाल्यां या हांव सॉरी म्हणटलें ताका. ना ना आतां जायना म्हाका, फाल्यांच म्हणया. मागीर फाल्यां कितले दीस जाता. ताका लागून बायबल कितें म्हणटा, तुजो राग येतलोच तुका, राग येयसर तूं सुर्या दोळीन पडासर तूं रावो नाका. कठीण जातलें भोगसुपाक, त्याच वेळार तूं भोगशी. कळटा. आमकां सगळ्यांक पॉवर ऑफ ऑथॉरिटी दिलेली आसा. भयणी सकाळी शिकयला न्हू, मार्क 16:17 शिकयला न्हू. मार्क 16:17 सकाळी शिकयला बिलिवर्स हॅज पॉवर. मॅथ्यू 10 पळोवया आमी. 10:1 आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तेंकां म्हटलें, आपणाचेर अधिकार दिल्लो आनी देंवचाराक काडून आनी सगळ्या जिन्साचे पिडा रोग बरे करून तेंकां पदवी दिल्ली. कोणाक पदवी दिल्ली. 12 जाणांक वेचून काडलेले. आमी आहा भितर आमकां जेजून वेचून काडल्या, आमकां पदवी दिल्या. आमकां सांगता न्हू तो पदवी कसली दिल्ली आमकां. जेजून तेंकां मेळ्या आत्म्याचेर, पयलींच म्हणटा तो मेळ्या आत्म्याचेर, आमकां जे मेळे आत्मे आसा जे आमकां सतयता वायट आत्मे, तेचेर आमकां पदवी दिलेली आसा. पयलींच अधिकार दिला आमकां. आनी देंवचार काडूंक पयलींच आमकां सांगूंक ना पिडेस्तांक बरी कर म्हूण सांगूंक ना न्हू. पयलींच सांगला ना न्हू. पयलींच सांगला मेळ्या आत्म्याचेर देंवचार काडूंक आमकां देवा. आनी पिडा रोग मागीर सांगला. पिडा रोग आमी सिसांक म्हणजे आमकां सांगता तो पिडा रोग आमी बरी करतली. म्हणजे जेजू सांगता तेंकां सगळ्या जिन्सा भासाचे पिडा रोग बरे करूंक तुमकां पदवी दिल्या. आमकां कसली पदवी दिल्या. पिडा रोग पयलींच आमकां मेळ्या आत्मे काडपाचे, देंवचार काडपाचे आनी पिडेस्तांक बरे करपाचे आमकां पदवी दिलेली आसा. आमी म्हणूंक जायना तूं बरो कर, तूं हात धर आनी म्हाका बरो कर. आमकां सगळ्यांक अधिकार दिलेलो आसा. हे 12 शीस मागीर फुडें वाचया आमी 5 पासून. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. आतां आमकांय सांगता तो, अणभवत्याच्या गांवाची वाट दवरूं नाका. अणभवत्या आनी सामारकाराच्या नगरान भितर सरूं नाका. म्हणजे अणभवार्थी. आतां जेजू मरोन सगळ्या अणभवार्थ्यांक बसून आमी पयस करपाक देवान पदवी दिलेली आसा. कित्याक जेजू म्हणटा कित्याक मेलो आपूण आख्या संवसाराक कोणाचो नाश जायना जावच्या. आमी सगळ्यांक आतां हो सांगता हांगा सामर्थ्यान म्हणजे मिक्स मॅरेज. कित्याक तेंचे थंय रावूंक आमी कोणूच सामर्थ्यान मिक्स मॅरेज
तेंच्या कडेन रावले तेंचें एनॉयटींग आमकां रब जाता. ताका लागून एका वायट मनशा कडेन आमी चड टायम घालोवपाक जायना. तांकां प्रवचन दिलें आमी येवपाचें. तो सांगता तो. पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घराण्यांतल्यान सांडलेल्या मेंढऱ्यांक सोशेस वचात आनी वचून सर्गीचे राज येवचे जाला अशें परगटात. वायटाकारांक बरी करात. हे स्क्रिप्चर कितले 8 न्हू. एम्ब्युलन्साचो नंबर कितलो 108. चॅप्टर 10 वर्स 8 कितले जाले. एम्ब्युलन्साचो नंबर जालो न्हू. पळय एम्ब्युलन्सांचो. आतां त्या एम्ब्युलन्साचेर पळय कितें बरयलां तेणी. त्या एम्ब्युलन्सान भितर कितें जाता तें आमी इमॅजिन करूंक जाय. एक पेशंट आसा जाल्यार कितें म्हणटा. वायटकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जिवीत करात, करकारांक नितळ करात, देवचार काडात. तुम्ही फुकट घेतला पैशांनी दियात. पैसे घेयात. फुकट घेतला पैसे घेयात. फुकट घेतला न्हू हे सगळें करपाक ते फुकट दियात. आमी वयता थंय कितें पळयता पैसे. एंट्री फ्री. जेवणाचे अमके पैसे. आनी देव कितें सांगता हांगा तुमचे कडेन भांगर रुपया. हांगा देव आमकां सांगता फुकट घेयात आनी फुकट दियात. फुकट दिवंक जाय न्हू आमी वयता थंय देवाचें उतर परगट्टा आमी थंय फुकट दिवंक जाय न्हू. आमी तुमचे हांगा पैसे घेतले कोणाचे पैसे घेतले. कितले दीस जाले हांगा 4 दीस जाले. जेवणाचे पैसे घेतले. चायेचे कितें कितें आसले तितले ना. कितें केलां आमी फुकट घेतला फुकट दिला. ब्रदर जॉन्सनान आमकां हें शिकयलां. आमकां खबर नासलें फुकट घेवन फुकट दिवपाचें तें आमकां. हें बायबलान कितें आहा तें भायर सरलां. फुकट दिवपाचें आनी फुकट घेवपाचें. कळ्ळें. मागीर कितें सांगता तो. तुमचे कडेन भांगर रुपये तातूंतले लेगून पोतयेन आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगोस्तना वो वांडो वो दंड. कितें वावरेड्याक आपल्या जेवणा खाणाचो फावो जातलो. खंयसरी आमी वयताना आमी कितें घेवन वयचें न्हू म्हणटा. दाणो बुटी जेवणाचे कपडे पासून 2 आंगोस्तना वांडो एक घालून आमी वचोंक जाय. खंयसर गेली जाल्यार कित्याक ज्या वावराड्याक न्हू तेजो मजुरी फावो जातली. देव जे बरयला न्हू कित्याक तो फुकट दी म्हणटा. तो जाणा त्या वावराड्याक जो तेजे काम करता. आमचें काम न्हू देवाचें उतर परगटपाचें. जे काम करता न्हू तेका वावराडी तेका दिसपटो गिरायस तेजो देव दितलो. देवान सांगला न्हू हांगा. कितें म्हणटा तो वाटेक बुद्धी घेवचे न्हू आंगडे उणो. कित्याक वावरड्याक आपले जेवणा खाण फावो जातले. कितें जाय न्हू त्या वावरड्याक त्या घरान फावो जातले. तुका कांय चिंतपाची गरज ना. आतां आमी सांगताली न्हू 2 म्हयने आमी सोलापूर गेली. आमकां कांय चिंतपाची गरज ना. आमी जेवण खाण व्हरोंक नासलें. थंयसर कितें पास्टर देवाचे मनीस येयले न्हू तांकां देव कसो. आयज हांगा आमगे जेवंक यो आमगे हांगा च्या पिवंक यो. देवान कितें सांगलां तूं वच तुका जेवण कितें जाय न्हू तें फावो जातलो म्हूण सांगलां न्हू. बरोवन दवरला. तेजेर आमी कांय चिंतूंक ना. आमकां कितें जातलें कितें मेळटलें कितें जेवण डिफरंट ओके. कळटा. खंयच्या एका नोकऱ्यान वो गांवांत भितर सरच्यान तुमची कोण मनसुकीचो मनीस आसा तो सोदून काडात आनी थोडे भायर सरसो तेंगेर रावात. आता तुका देवाचें उतर परगटूंक जाय. कोण भावार्थी आसा मानसुकी म्हणजे भावार्थी देवाच्या उतरान आसा तेंचे दीस थोडेच राव आनी तुजें उतर तुजें काम कर. तुका काम कितें सांगलां उपजीवन परगट करपाचें काम तूं कर. आतां आमी गेली कोणागेर तो भावार्थी आसलो तेंगेर रावली आनी आमचें काम केलें 10 दीस रावले आनी
तसो तो कोण म्हणटा तुमचें काम. आनी त्या घरान फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर दवरली, फावो न्हू जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत घेया. आनी त्या घरान तर तुका एक वाट दिना तांकां शांती, तुमी परत या म्हणटा तो, शांती देवाचें उतर आयकना जाल्यार. आनी कोणूय तुमकां एक वाट दिना जाय जाल्यार न्हय म्हूण तुमच्या उतर आयकना जायत जाल्यार त्या घोटांतले नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फुडें उडयात. हांव तुमकां फाटून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा सदोम आनी गोमोरा नगराची जोडटी ह्या नगराचे जोडटे ती खंय जावची ना. म्हणजे कितें सांगता, ह्या नगरान पळय जोडटी जाता तशी जोडटी ते नगर सालोम आनी गोलोम आदल्या टेस्टमेंटान तेंचे पातक जाताले, तांकां नाश केल्लो तेंचे जोडटी. आतां तो म्हणटा कितें, तूं जर त्या घरान भितर सोदताय, तुजें उतर आयकना, तुजी शांती घेयना, तूं परत यो त्या नगरांतले त्या घरांतल्या तुज्या पांयाची धूळ पासून फाफडून यो. कोण तुजें आयकना जाल्यार देवाचें उतर शांती मानून घेयना जाल्यार. आनी त्या लोकांचो जी देवाचें उतर आयकना सांगून सुद्दां न्हू, तेंची अशी जोडटेच्या दिसान नीत जातली, जरी देवान जर त्या गोलम आनी सोलोमाची जर नीत केली ते वाचतले आसले गांव. पळय आमकां कितें सांगता ते आमी वचोंक जाय. आमी एकदां कोणागेर गेली, आदेसा गेली, डायवर्स केस आसली. त्या चेडवाक आमी सांगलें, तें म्हणलें आवय बापायक आपणाचें मेळ. आमी आवयक तेजें सांगलें, देवान धरला तें मनशान तोडूंकूच जायना. आतां आमी स्वर्गार गेले, तुजी बायल खंय, तुका बायल दिली, तुजो घोव खंय, कितें सांगता. देवान सांगलां, देवान जोडला त्या मनशान तोडूंक जायना, पूण तोडून जोडला म्हूण सांगतली. कितें तरी आमकां देवान सांगलां आनी मनीस सोडून घेवतलोच, तें आमी शिकलां. सो आमकां सांगलें तिणी फाल्यां यो. आनी तेन्ना हांव गाडी चलोवंक नको आसलें, आमकां बरी वाट चलची पडटाली. आनी दनपारच्या वराचो ब्रेक न्हू तेजो कामाचो, चेडूं आसतना यो म्हूण सांगलें एकाक. आनी भरपूर उण्यात आनी बाबडी चलोन दोगां फ्रेंडांनी हांव येयली, ते दारारूच रावले, आवय बापायक मेळोंक दिना. न्हिदल्या वच, आगो तेका मेळटा आनी वयता नाच, कशेंच भितर घेयना देवाचें उतर आयकपाक. आदले ताच्या आवय बापायन बरें आयकलेलें, हे चेडूं आमकां भितरूच घेयना. म्हाजे फ्रेंड फुडें पावना फुडें रडोंक लागले. म्हणलें कित्याक रडटा, सो आमकां धांवलें. बायबलान सांगलां तें जातलेंच न्हू, धांवतलीच. आनी जेतून आमी बरयलां न्हू तुमचे, हांवें म्हटलें मात एक आमी मागणें करुया, कितें, आमी पांयाची वान धूळ बीन ती फाफोवची न्हू आसूं. आमी ऑलरेडी उतर दिलेलें आसा न्हू, आमी एकांची प्रॉपर लेबरां न्हू, आमी तेजो वावराडी न्हू. आमच्या दोन एकल्याचो एक एक लेबरार आसा, कोण तरी आसा दुसरो, तो येवन काम करूं न्ही. आनी आमी येयली पळय अशें आमच्या लायफान. हांव कित्याक शेअर करता, म्हाका व्हडवी घालूंक न्हू, हें आमच्या लायफान जातलें तेन्ना आमी निराश जावंक जायना, आमी खुशाल जावंक जाय. देवाचें उतर परगट्टाना आमकां जायत्यो जिन्सा भासाची प्रॉब्लमां येतली, पूण आमी सोडून दिवंक जायना. जेम्स म्हणटा, बरें काम करता तें सोडून दिना जायत, नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लवतलें. एका वेळाचेर वेळ केलें तूं बोगसणें दिवन बरें देवाचें उतर बदलून जिवीत बदलता पळय तेन्ना तूं बरेंच करीत रावंक जाय म्हणटा. आनी मॅथ्यू 5, काल आमी बेश्टे घेतलेले, आयज पळोवया मॅथ्यू 5:11-12. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमारो दीत
आणि सगळे जिन्साचे वाईट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुम्ही दुखी बरीच जायात आ सुभागी म्हणटा आमी सुभागी आमकां कोणी कितें म्हणीत जाल्यार आमी कोण सुभागी आमकां दिसता सुभागी खंय आमकां आवय तूं जाणा हांवें तें काम केल्लें ती म्हाका कितें कितें म्हटलें न्हू आमी सांगिना देव आमकां म्हणटा सुभागी जायात एक आमचे न्हू आमचे व्हडलें हॉल आसलें हांव न्हू कोण पावला जाल्यार कालांगूट न्यू क्रिएशन म्हणून पावलें ब्रदर सालिगांव कालांगूट व्हडलें हॉल आसलें ब्रदर जॉन्सनाचें न्यू क्रिएशन म्हणून पावूंक नासलें तूं जालें आतां 8 वर्सां सोडला तें पयलीं आतां व्हडलें हॉल 2000 लोकांचे बसपाक डॉमेट्री लेडीज व्हडली सोरेकाल सोडू सोदता तांकां थंय लोक आसले जेन्ट्स डॉमेट्री सगळे आनी संडेचोच आमचो 1200 भाव जाना न्हू रे भाव तूं आसलो न्हू संडेचोच लोक 1200 जातालो 3 दीस रिटेट जातालो आनी पयलीं 500 800 असो लोक आसतालो कांय हें आनी थंयचो न्हू प्लेटी बीन सारक्यो आनी म्हाजेर किचनाची ड्युटी दिल्ली आनी तो ब्रादर इतलो ब्लेस प्लेटींचो प्लेटी ओके दिव येता स्पुनांचो दिव येता शो सुरयो पिलं पेले हेदेच मेजूंक जाय आसले हेदेच पेले आनी कितलो लोक संडेचेच आमकां मेजूंक जाय आसले 1200 लोक पेले ते स्पून आनी एक तर कमी जाय जाल्यार म्हाका तो विचारतालो हे खंय हांव एकली नासलें म्हाजी 3 मेंबरां म्हाका खूब सपोर्ट दितालीं एकूच तर फोन करीत सगळीं येतालीं देवाचें ब्लेसींग आसलें हांव न्हू पूण पवित्र आत्मो फेवर आसलो सगळीं येतालीं सगळीं आमी न्हेसतालीं सगळीं आनी तो हांव ताका जेन्ना हिशोब दिवंक वयतालो तेन्ना म्हाका तो एक एक विचारतालो आनी तापयतालो हांव मागीर तांकां म्हाका एक चॉकलेट पडली आयज बरी म्हणटाली ती सगळीं आसतालीं तांकां कळटालें कितें जालें तें आयज बरी चॉकलेट दिल्या कॅडबरी ब्रदरीन म्हाका एक ब्रदर आसलो इंचार्ज ते टायम येवंक ना न्हू येताल्यो एक दीस एक आनी थंय डिप्रेशन एक आसलो एक भाव तेजे तकलेन आलो तो न्हू सपोज हांव इसरोन गेली न्हू एक पेलो पासून तो रोखडोच तो पेलो काडून खंय तरी उडयतालो आनी वायप प्लेटी वायप करताले ते सुकात घातले न्हू बॉल्सान घालून गेलो तो आतां हे कोणाक तापयली म्हाका तो म्हाका एक ब्लेसींग येयलो आनी एक हांव मागीर म्हणटाली तांकां म्हाका आनी एक ब्लेसींग येयला आनी एक 2 चॉकलेटी वांगडाच मेळटा ते ब्लेसींग हेजे तेजे तेजी चॉकलेटी म्हाकाच मेळटा त्या टायमाचेर न्हू एक पवित्र आत्म्यान एक बरें दिल्लें डबल ब्लेसींग डबल फॉर युअर ट्रॅबल आयजाया 61 डबल फॉर युअर ट्रॅबल आमी कितें म्हणटाली डबल ब्लेसींग मेळ्ळें काय कोणी कितें म्हटलें जाल्यार सगळीं डबल ब्लेसींग कित्याक ताका लागून तो कितें म्हणटा आमी सुभागी जावंक जाय जिन्स आतां आमी देवाचें काम करता म्हणून येताले न्हू आमचेर बेश्टे येताले देवाचें काम आमी घरानूय येता पूण तितलें येना तें आमचें सुचेंच पूण हो कितें म्हणटा तुमकां दुमालो दीत अपमानसीत कोणी तुमकां आनी सगळे तरेचे वायट तुमचेर उलयत जाल्यार तुमी सुभागी आमी सुभागी आमी रडोंक बसता ना बसना आमी सगळे वयर काडटली जेजू हांवें तुजें इतलें काम केलें म्हणून म्हाका अशें म्हणा ना हांवें ते देंवचाराक काडलो हें काडलें तें काडलें सगळें न्हू हांव कितें वायट करता घरान म्हाका हें म्हणपाक म्हणिना आमी आनी घरान न्हू रावता मातशें तर तुका कितें तुका जेजूचें करता सदांच जेजू जेजू म्हणून फोनाचेर हें करता तुका थंडी जाली म्हणिना हा तूं मागण्यांक गेल्लो मरे तुका तशें जालें जेजून कांय सांगूंक ना तुका कांय जावचें ना पूण आपूण तुज्या वांगडा आसा तितूंतसून भायर काडपाक उतोर आसा म्हाजेशी हय रावता तो तांकां यूज करता तो
तो तांकां यूज करपाक तो फिरता आनी आमच्या भोंवतणी तो सोदीत आहा तूं खंय रॉंग आसा तो मागीर मोगाचे काडटलो आनी यूज करतलो. चड करून न्हू बायबल सांगता गोडचो तुजो दुस्मान म्हणटा. कित्याक गोंयच्यान जर कितें म्हटलें जाल्यार आमी रोखडीच राग घेतलो न्हू. हांवें तुमकां कितें म्हटलें तूं राग घेतलो कित्याक हांव आयज आहा फाल्यां गेली फुडल्या म्हयन्यान मेळटली. राग येतलो तुका म्हाजो. आतां घरान कोण आहा न्हू भाव भयणी कितें म्हणटा जाल्यार तो तांकांच यूज करतलो. कित्याक बायबल सांगता तुजो घरचो दुस्मान. घरचो म्हणजे म्हाज्या कोण सायटीक आसा तो म्हाजो दुस्मान म्हाजो घोव पासून म्हाका कितें कितें म्हणटलो. पूण तूं कितें रिएक्ट करता थंयसर मोगान करता काय रागान. चॉयस आमचो. नाजाल्यार आमकां हे फुडें कितें सांगता तें आमकां मेळचें ना. फुडें कितें सांगता खुशाल आनी संतोश बरीत जायात कित्याक स्वर्गार बरो व्हडलो इनाम तुमचो. आदी प्रवाद्यांनी तशेंच त्यांनी दुमाळो दिला. तसोच दुमाळो दिला कोणाक प्रवाद्यांक. प्रवाद्यांक तो दिला आमकांय दितलो न्हू. आमी प्रवादी देवाचे शिकवणदार. सो आमकां म्हणटा संतोश बरीत खुशाल जायात कित्याक स्वर्गार आमचो इनाम आसा. व्हडलो इनाम दवरूंक जाय आमी स्वर्गार. तो आमकां केन्नाय गरज आहा न्हू स्वर्गा वयलो इनाम आमकां मेळटलो. जसो आमी बँकेन पयशे भरता कित्याक बँकेन पयशे कित्याक दवरता आमी सगळीं भाव केन्ना गरज जायना मेळोंक जाय म्हणून न्हू. तशेंच आमचो स्वर्गार इनाम आमी कित्याक दवरूंक जाय आमकांय जेन्ना गरज आहा तेन्ना हो इनाम आमकां फुडें मेळटा. आतां सपोज एक्सिडेंट जावपाचो आसा. आतां जर एक्सिडेंट म्हाका खूब वर्सां जालीं न्हू आमी बेंगलोर वयतालीं रिट्रीटाक. हांव पयलीं गेल्लें म्हणजे दुसरे फावट म्हाजो घोव आनी हांव. पूण पयलीं म्हाका चिंतप येयल्लें म्हाजो घोव वचपाचो आसलो आनी पडत काय आनी एक्सिडेंट जाय त्या चिंतनाचेर न्हू हांवें ना जेजूचें एंजल आहा आमकां कांय जावचें ना हें म्हणपाक पळय आमी इवन मागण्यांनी बसून आसल्यार एकदां आमी आमच्या हितून आसता आनी गाडी घेवन वयतालीं न्हू कितें जालें कांयच खबर ना म्हाका. आनी तो हायवे आसलो पूण गाडी व्होण्यान पडली काय कितें जालें म्हाका कांयच खबर ना. हांव सकयल पडली आनी म्हाका कांयच खबर ना. आमी पावसाच्या दिसाचे हें घातलो रेनकोट घातलेलो. तेंच्यांनी म्हाजो रेनकोट काडलो एम्बुलन्स येयना म्हूण दुसरे गाडयेन घातलें. दुसरे गाडयेनसून एम्बुलन्सान घातलें तरी म्हाका खबर ना म्हाका कितें जालें ते गाडी. आनी जेन्ना हांव उठून पळयलें मदींच एम्बुलन्सानसून म्हाका जाग येयली. हांवें इतलेंच म्हटलें हांव खंय आसा. तो म्हणलो खंय ना आमी वयता. हांव परत न्हिदलें म्हाका कळना परत हांव न्हिदली काय कितें तें म्हाका कांयच खबर ना. तेन्ना हांव हॉस्पिटलान पावली तेन्ना म्हाका सरान येयली आनी म्हाजें हें दुखता हें भूज दुखता आनी म्हाका कळ्ळें आतां हांव पडलें म्हणून. हांवें हें भुजाक जेजू साम्स 22 बरोवन घेतलें. तुज्या हाडांक एकूय फ्रॅक्चर जावंक नासलो. तुज्या हाडां हितूनसून जॉयंटानसून सुटलेली. म्हाज्या हाडांक फ्रॅक्चर जावचो ना आनी जेजूच्या नांवान फ्रॅक्चर भायर सरोन वच आनी जेजूच्या घायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. जालें एक्सरे काडूंक वच. हांवें न्हू हें बोटाक पळोवंक ना म्हाज्या हें बोट गियर पडलेली ती हें बोट अशें लामतालें तें पळोवंक ना हांवें. तेका कमांड घालपाक हांवें पळोवंक ना. दोतोरान पळयलें सून जाल्लें न्हू तें म्हाका दुखा नासलें. एक्सरे काड जाल्यार तें फ्रॅक्चर कित्याक हांवें पळोवंक ना न्हू हेका उलयलें हेका फ्रॅक्चरींग ना हेका कांय ना दुखता पूण कांय ना म्हूण सांगलें. जेन्ना ते म्हणलें हाडाक दोतोर ना मारल्यान जालें. दुसरे दिसा गेली दुसरे दिसा प्रायवेटान गेली. तो म्हणूंक लागलो तुका फ्रॅक्चर आसा तुका भरपूर अशी सोरी घालूंक जाय तशी सोरी घालूंक जाय आनी बोट पॅक करूंक जाय तुजें अशें जाल्लें खरें जाल्लें अशें हांवें पळयलें. मागीर तेणी बांदलें आनी धाडलें आनी 25,000 तेन्ना खूब वर्सां जालीं. आमी घरा गेलीं आनी हांव उलयत रावली ए बोट तूं जाणा आसा जेजू क्रिस्ताचें कॉल तुजें फ्रॅक्चर जेजूचें तशें फ्रॅक्चर नासलें तुका फ्रॅक्चर ना उलयत रावलें आनी जेजूच्या घायांनी बरी जाली. भयण आनी हांव उलयत रावलीं. 4 दिसांनी हांव पळयलें न्हू गेलें हांव 4 दिसांनी
एक्सरे काढू. फ्रॅक्चर ना. फ्रॅक्चर ना. जेन्ना डॉक्टर येयलो न्हू, डॉक्टरान म्हाका बरे भशेन सांगलें फ्रॅक्चर ना, हील जालो बोल. हांवें एकूच म्हटलें, डॉक्टर म्हाका आख्ख्या हातीक ते कितें करताले, आख्खो हात बांदताले आनी म्हाका काम करूंक जाय. हांव तरी पूण एका हातीन काम करतालें, कितें कितें बारीक बारीक एका हातीन करया असो धरून. एका एकूच उतर म्हटलें हांवें. तेणें म्हाका कितें केलें सर, लोक सगळो थंय आसलो. हय काय म्हण लागलो, तुका सगळं तूं तर काम करता, तुजो हात कसो हील जालो, कशें तुका फ्रॅक्चर ना. तापोवन लोक सगळो म्हाका पळोवपाक लागलो. हांवें ताका कितें सांगलां, इल्लेशें मातशें दोनूच बोटां घाल सांगलां, हांवें कांय सांगूंक ना. तेजे कितें जालें, पयशे गेले न्हू, 25,000 न्हू, तेन्ना 25,000 ते कित्याक जालें. आमकां म्हाज्या एकावंटान जे पयशे आसले म्हाका ते आदाराक मेवले न्हू, जे आमी हे त्रास घेवन आमच्या एकावंटान, तशें आमकां मागीर आज बोडे येताले, कितें तुका जावंक दिवचें ना. कळटा. आमी आमचे अशे त्रास केले, खुशाल बळीत कित्याक जावंक जाय, आमचो इनाम सरकार, आनी तो इनाम आमकां खंयच्या टायमार मेळटा पळय, जेन्ना आमचें वायट येवपाचें आसा, इवन दुयेंस बसून येवपाचें आसा जाल्यार आमकां पयलींच मनशा पयलींच आमकां एकदां आमी विसरता, पूण देवाचें इंजल आसा आमकां सारवार करूंक. जरी आमी विसरली जाल्यार देव आमचो मोग करता, देव आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना. जरी आमी सांडले जाल्यार त्या एकावंटांचे पयशे आमकां मेळटा. अशें खूब हितूनी आमकां हें जाता. ताका लागून आमी कितें जावंक जायी, संतोश बरीच जावंक जायी. आं जातली. घरा वचोन मातशें कोणी कितें म्हटलें जाल्यार तें आसा. आतां आमी पळोवया दमदुताचो इतिहास 1:8 हांवें सांगलें मागीर घेवया म्हणून. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेवला, आमकां शिकवण मेवल्या, आतां मोनाची नुसुगी जाल्या. आतां आमकां देव कितें सांगता तें पळोवया. दमदुताचो इतिहास 1:8. 1:8 पूण तुमचे देंवन येतलो त्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान तुमी घेतला, पवित्र आत्म्याचो बोल तुमी घेतला आनी जेरुसलेमाक, आख्खे जुडेयाक आनी सामर्थ्याक आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले. कितें सांगता, आमी पवित्र आत्मा घेतला. आतां आमी शक्तीन भरल्या. आमी कितें करतली, घरा वचोन पयलीं कितें म्हणटा आमकां, पयलीं आमी घरान जेरुसलेम, आख्खे जुडेयाक आनी सामर्थ्याक, संवसाराच्या शिमा पर्यंत. आमी पयलींच कितें करता, आमी संवसाराच्या पवित्र आत्मा मेवलो म्हणटकूच आमी कितें करूंक सोदता, संवसाराक वचोंक सोदता. पूण पयलीं आमी घरान गवाय जावंक जाय, घरान सारकी, मागीर शेजाऱ्याक, मागीर वाड्यान, मागीर सगळ्या संवसाराक. पयलीं सगळ्या संवसाराक गेले. तूं जर घरान ट्रेन जायना तूं संवसारान ट्रेन जावंक जावचें ना. घरान तुका कोण कितें कितें म्हणटा तेचो तुका ट्रेन जायना, तूं घरान पयलीं शेजाऱ्याकूय जावचें ना. ताका लागून पयलीं आमचें ट्रेनिंग खंय जाता, घरान जाता, कामाचेर जाता. जायना. तेन्ना आमी जो पवित्र आत्मा घेतला, जी शिकवण घेतल्या, ती प्रॅक्टिसीक घालपाक चान्स खंय आसा आमकां, चड घरान, कामाचेर. जावंक नासलें. म्हाका हें उतर मेळ्ळें पयलींच केरला गेल्ली तेन्ना, हें उतर गावल्लें म्हाका आनी तेजें एक्सप्लेनेशन दिल्लें तेंच्यांनी. आमी घरा वयतकूच बरी गवाय जावंक जाय. पयलीं घरान जेजू जेजू न्हू, एक्शनीन. एक भयण सांगताली, आपूण गेली घरा कडेन आनी तांकां मांय बाबा फेटीन तुवें, तुमी सारकें उलयना, तुमी सारकें उलयना, हें सारकें न्हू, तें सारकें न्हू. तेणी ताका सांगलें, तूं खंयचे तरी चर्चेन वयता, तूं घरांतल्या भायर सरता, कितें तरी सांगलें. ब्रदरीक फोन मारलो. ब्रदरीन सांगलें, आपूण तुका सांगलां घरान प्रवचन कर म्हणून. घरान आमचें एक्शन जावंक जाय, एक्शनीन जावंक जाय. आमचें शुभ वर्तमान कळण्यांनी जावंक जाय. आमचें कळणी
बरी मोगाची कोणी जावंक जायी. एक तर हांव सोरो पियेता आनी देवाचें उतर आयकलां हांगा आनी घरा वचून परत सोरो पियेता. तुज्या फाटल्यान लोक येतलो? हो तसोच आहा, देवाचें उतर पोरगोटून आयकून गेला. आमचें एकूच काम जावंक जाय, देवाचें उतर पोरगोटूंक. आमी तोंडानूच न्हू, आमच्या कळण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक जाय. कळणी आसूंक जायी. भावार्थ विथआउट एक्शन डेड म्हणटा जेम्सान सांगता. त्या भावार्थाक जर कळणी ना जाल्यार तो मेलोलो भावार्थ. आतां तूं देवाचें उतर आयकून येयला तुका भावार्थ सांग तूं बरें जालां म्हणून, तुजें जर कळणी ना, तुवें तर सोरो सोडूंक ना आनी बरें जिवीत जिवंक ना जाल्यार तुज्या भावार्थाक कळणी ना, काय फायदो ना तुजो. देवाच्या उतरा प्रमाणे कळणी जायी. आतां हांव देवाचें उतर आयकून घेतलां. आमी पळयलां न्हू तेशा कूड मोन आनी ओतम्या. आमी ओतमा आमचो घोव जालोलो आसा, ओतम्याचेच आयकूंक जाय. आतां मोनाक आमी ट्रेन करूंक जाय. मोनाक जे ओतम्यान आसा ते मोनान हाडूंक जाय. कशें हाडूंक जाय? उलोवन एक्शनीन सगळें करून मोनान हाडूंक जाय. जर आमी तें करिना जाल्यार आमी कूड आमकां रोखडीच ओडटली. आतां घरा वचून जर आमी शिकला ते जर ओतम्यान आमी शिकल्या ओतम्यान आमी भरलेले आसा आनी ओतमा आमचो रीच आसा. आतां जर आमी ते कंटिन्यू करिना, सोयरीक रिगोवन तर भितर रावना जाल्यार परत आमी ते कुडया वांगडा ओडटली. तेका लागून तो कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन यू आर सेट बी फ्री. You know the word, you know the truth, and truth will be set you free when you are continue in the word of God. आमी जर देवाच्या उतरान रिगोवन रावा तेन्नाच हे देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करतले. जे उतर जे आमच्या ओतम्यान आसा तेन्ना जर आमी परत परत उलयत जाल्यार मोनान आमी ट्रेन करून तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातली. बेश्टी स्वतंत्र जावची ना सांगला म्हणून. परत परत कंटिन्यू. तेका लागून तो सांगता परत परत भावार्थ कसो येता? फेथ कम बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ एकदाच आयकून म्हणिना, परते 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 आयकून आनी भावार्था वरवीं आमी सगळीं साल्वार जाता. भावार्था वरवीं आमी सगळें करूं शकता. फक्त भावार्थ न्यू टेस्टिमेंटान भावार्थाची चड गरज आहा. आनी तो येतलो जाल्यार आमकां देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावंक जाय. एक्शन घरान. ही शिकवण आमी सारकी घेवंक जाय. आमी काल एके भयणीन घेतलेलें न्हू 2 Corinthians 4:18 दिसता ती वस्त थोड्या स्टेपाची. दिसनाची वस्त साशणान करता. एक सुवातेर ब्रदर जॉन्सन प्रीच करतालो ये सांगून. दिसता ती वस्त थोड्या स्टेपाची आनी दिसनाची वस्त साशणान करता. हो घरा कडेन गेलो, तेजी सासूमांयचो तो मोग करिनासलो. सासूमांयक बायलेक म्हळ्यार दिसता ती वस्त बायलेक सांगता, सासूमांयक बोट दाखयता आनी दिसता ती वस्त थोड्या स्टेपाची. अशें शिकयलें ब्रदरीन मोडशाक म्हणून. तेका लागून आमी शिकयतना सारकें शिकयतना आयकोंक जाय सारकें, नाल्यार आमी रॉंग करतले. आनी तेजी बायल मागीर ब्रदर जॉन्सनाक तूं कितें शिकयलें आयज? दिसता ती वस्त थोड्या स्टेपाची. तेजी सासूमांय दिसताली न्हू ती थोड्या स्टेपाची म्हणून लागलो. तेका लागून आमी सारकें आयकोंक जाय. नाल्यार मागीर म्हाका सोदूंक आहा कितें करीत जाल्यार. आमी बायबलांचें शिकयता आनी गोवाय कितें काल समजोवंक जाय म्हणून मातशें गोवाय कितें दिता. कळटा न्हू कित्याक आमी घरान देवाचें उतर परगटूंक जायना. आमचें एक्शनीन जावंक जाय. एक्शन जाली न्हू मागीर ती पळोवंक जायी आनी ती एक्शनीन लागून तेंच्यांनी तुज्या फाटल्यान देवाक येवंक जाय. आनी जर आमी घरान ट्रेनींग घेयना न्हू आमकां शेजाऱ्यान कोणी कितें म्हटल्यार रोखडेंच लागतलें. इवन जमातीन प्रे ग्रुपान आमच्या टीम मेंबर बसून आमची टीम मेंबरां आमी पळयतालीं तेन्ना हें उतर आमी शेअर करतालीं. पूण आमी झगडनासलीं. कित्याक आमकां 4 मांगणी न्हू आमी सकाळीं म्हटल्यार नको 4 मांगणी वायट बुकावयली ती काळजान आमी बरयली. हें देवाचें उतर बाहेर केल्लें 4 मांगणी आनी टीम मेंबर जाली तेन्ना सगळ्यांक. सो आमकां तें राग येवपाक आमी एंट्री दिनासलीं. देवाचें उतर जें भितर आसलें राग येवपाक भितर हें करूंक ना. आमी पळयतालीं जी टीम मेंबराक घरान रावूंक ना, घर सोडून दुसरे कडेन रावल्या न्हू ती जर आमच्या भितर कामाक येताली तेंकां आमच्या भितरले तेंकां ते न्हू आपुणूच हें करताले. जूज कळे मांडटाले आमचेर. आपुणूच व्हडलें हें करूं नाका तें करूं नाका आमी करतले सगळें. पूण ते कळटाले तेणी ट्रेनींग घरा घेवंक ना.
आमचे मागीर आमी खूब जाण आसले एल्डरी बसून आसली मामा आमी खूब मामा मामा म्हणटाले खूब जाण ती बसून ती मागीर आमी डिस्कशन म्हणटा तेणी घरा कडेन ट्रेनींग घेवंक ना ताका लागून देव म्हणटा तुमी पयलीं घरान घोवायकी जाया तेन्ना तुमचे पवित्र आत्मो येयलो पवित्र आत्म्याची शिकवण घेतली सगळी घोटाय घेतली तेन्ना तुमी फक्त घरान बरें जिवीत राग येतालो मोगान हें करा तेंच्यांनी तुका राग येतालो तूं परत्याक परत्याक कितें जालें जेजू हा म्हाजेची जेजू येयला देवाचो पवित्र आत्मा आसा तो म्हाका म्हणटा झगडोंक जायना मोगाक बऱ्या वरवीं वायटा वरवीं बऱ्याक हें करूंक जाय न्हू आमी बऱ्यान जैत व्हरोंक जाय वायटाचेर बऱ्यान जैत व्हरोंक जाय वायटाचेर आमी बरें हें आमकां सांगलां हें जायना कोणा कडेन राग येता जायना कोणाक वायटाचेर बरो ही स्क्रिप्चर म्हणीत रावा रोमन्स 12:20 and 21 हांव वायटाचेर बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरता बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरता हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरता आनी पळय तुजें जिवीत मागीर एके बायलेची टेस्टिमनी आसा ती युट्यूबाचेर तिका राग येतालो ती वॉक खंय कामाचो सुद्दां येवचो म्हणून तेरासून उडकी पासून मारूंक सोदताली इतल्या रागान मारताली ती तिका ब्रदरीन एकूच स्क्रिप्चर दिलें बऱ्या वरवीं हांव वायटाचेर बऱ्या वरवीं जैत व्हरता म्हणून ती सासूमांचो मोग केलो ती सगळी मागीर म्हणजे सगळें मागीर जालें देवाच्या उतरा वरवीं आनी सगळ्यांनी तेंच्यांनी अनभावात्याक जेजूक स्विकारलो आमी जर सोडलेट जावंक ना आमी जर सगळीं बऱ्या वरवीं वायटाचेर जर जैत व्हेल्लें वायटाचेर आमी बऱ्या वरवीं जैत व्हेल्लें हांगा सगळ्यांनी जाल्यार येन्ना चडशीं जाणां जेजूक मानतलीं आसलीं खरें न्हू खबर आमी जर जेजू कितें सांगता तें कोणीच ना होता आमी झगडोंक फुडें ना झगडोंक फुडें न्हू आमी कोण जाप दिना हय न्हू खरें आमी झगडोंक फुडें आमी पळोवया जॉन 14:12 कितें सांगता आमकां हें आमकां कळ्ळें न्हू आमच्या आतां पवित्र आत्मा घरा वचोन आमी कितें करूंक जाय मोगान जेवंक जाय आमच्या एक्शनीन जें कितें शिकलां तें आमच्या खोलयांनी आमी दाखोवंक जाय न्हू आनी आमकां कितें वायट ताचेर आमकां ऑथॉरिटी देवान दिलेली आसा न्हू आमी ती यूज करूंक जाय जॉन 14:12 खरेंच खरेंच केन्ना आमी खरेंच खरें दोनदा सांगता कोणाक आमी सांगता खरेंच गो केन्ना सांगता दोनदा खरेंच जाल्यार सांगता न्हू आमी सारकें खरें म्हणजे आमी प्रूफ करता हे पळय पळय हें सारकें हें सारकें हांव कितें सांगता तें गरजेचें खरेंच खरेंच न्हू म्हणजे चुली चुली म्हणटा आपूण देव सांगता खरेंच खरेंच हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर भावाक दोत्ता ती हांव करता ती कोर्तुबा आपुणूय करतली आनी त्याच्या परस श्रेष्ठ कोर्तुबा करतली कित्याक हांव बापाशी वेता तुम्ही पळयलां न्हू बायबलूय म्हाका सारको कोंकणी हांव मराठी मिडियम हांव मराठी हितून शिकलेलें आहा हे कोंकणी म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयला वाचूंक येनासलें पयलीं कोंकणी आमी शिकोवंक ना म्हणून म्हाका तें एक एक उतर पळयलां न्हू तुमी आनी देव कोणाक यूज करता तो पुलीस थिंग्स तर आमकांय देव वेचून सगळ्यांक काडलेलें आसा खरेंच खरेंच हांव तुमकां सांगता कितें सांगता खरेंच खरेंच म्हणटा कितें सांगता जी कोण म्हजेर भावाक धरता थंय हांगा म्हटल्यार कोण एनॉयटेड प्रिचर नाल्यार पाद्री माद्री कोण आनी कितें सांगला पास्टर ब्रदर कोणाचें सांगला ना कोणीय ती जावं
कोणी ती जावन म्हजे भावाक दोडटा ती भावाक दोडटा ती हांव कौतुबा कोत्ता ती कौतुबा म्हज्या पेक्षा चड करतली म्हणटा. आता जेजू पेक्षा आमी चड कौतुबा करतली. आमी कितें करूंक जाय गो? हांव हे स्क्रिप्चर वाचलें न्हू, सदांच जेजूक म्हणटालें, जेजू तुवें दोळे उगडले, बेऱ्यांक कान दिले, मनाक लय थोडी चोरली, मेलेली जिवंत जालें, आनी आमी कितें करतली? आमी कितें करतली न्हू? जेजू म्हणटा आपणी केल्या त्या कौतुबा तेच्या पेक्षा आमी अदीक करतली. कित्याक जेजू बापाशी वता. आमी करतली म्हटल्यार न्हू, जी कोण भावाक दोता ती न्हू सदांच ते चिंत्ताली. पूण जेन्ना लॉकडावनाचेर न्हू हांवें सांगलां लॉकडावनाचेर आमी कॉन्फरन्स क्लास करताली आनी तेन्ना सांजचे UKची आसताली भायल्या गांवाची तेजेर फोनाचेर. तेन्ना न्हू ती इमेल जाताली थंयसर. आमी फोनार म्हणटाली हांगा गोंयांत आनी थंय इमेल जाताले. तेन्ना एक दीस पळयतात म्हाका म्हणपाक लागलो जेजू हांगारूच करतालो न्हू, जेजू ह्या घरानूच करतालो न्हू, आमी एका जाग्यार रावन आमी सगळ्यांक शुभमतम फोरगोडटा जेजू एकाच जाग्याचेर आनी आमी जे कितें जेजून करूंक नासलें एका जाग्यार रावन आख्ख्या संवसाराक फोरगोटलेलें, हिलींग केल्लें, फेकोडी दिल्ली ना न्हू. तें आमी आनी आमी तें ब्रदर जॉन्सनाचें पळयतालीं. हांव ताका म्हणटाली पिक्चरान एक गुंडा पळयला, एका गुंड्याचो वयर वयर रावता आनी सगळो आख्खो संवसार तो कंट्रोल करता न्हू, त्या पिक्चरान दाखयता. एकूच तसो म्हणटाले आमी जेजू जॉन्सन एका जाग्यार रावला, दुबाय रावलो, आख्ख्या संवसाराचेर तो देवाचें उतर फोरगोडटालो झुमाचेर आख्खे चडशे. केन्ना लॉकडावनाचेर ह्यो मिलाग्री जेजून करूंक नासलो न्हू. केल्ल्यो बाबलान आसा. जेजू आमगेर येयलो जाल्यार आमगेरूच उरलो, तुमगेर ना. हे पवित्र आत्म्या वरवीं आमी सगळे हांगा रावन सगळ्याक पावोवंक शकता. आतां युट्यूबाचेर सगळ्या संवसाराक न्हू ऑनलायन लायफ वयताले तेन्ना ते आमी करूं शकता. कित्याक जेजू आमच्या बापाशी गेलो. जेजू खंय गेलो? बापाशी गेला आनी आमकां हे सगळी पदवी दिलेली. आमी आयकलां न्हू पदवी आमकां कशी दिल्या, ऑथॉरिटी सगळे आमी बायबलानसून एक एक स्क्रिप्चर आमी पळयला न्हू, दिला न्हू आमकां. दिला जाल्यार आमी यूज करया. कितें करया आमी? आमकां जिबेच्या देण्याचे आमी काल शिकलेली न्हू. आमकां सगळ्यांक जिबेचे देणे आसा न्हू. जिबेचे देणे एक हायेस्ट प्रेस म्हणटा. एक वट्ट्यांची देवाक आर्गाची भेट ही. आमी जेन्ना जिबेचे देणे उलयता न्हू तेन्ना आमी देवाक व्हडल्यांची आर्गाची भेट दिता. आनी आमी जाणा कितें जाता तें आर्गां दिता तेन्ना खूब मिलाग्री जाता. पौल आनी सिलास आमी आयकले सकाळ Acts chapter 16 आहा. पौल आनी सिलासाचे जेन्ना आकार येयलो तेंच्यांनी कितें केलें? वखाणलें. आनी थंयसरूच न्हू एक पिटर जेन्ना जेलीन पडलेलो न्हू तेन्ना तांची वांगडी आसता न्हू, ती वांगडी एका रुमान जिबेच्या देण्यांनी मागणें करताली. आनी थंयसर ताका एंजलान वचोन हाडलो आनी त्या दारान मारल्यान एकले चेडूं म्हणल्यार पिटर येयलो. कशें जालें? ह्या मागणे गिफ्ट ऑफ टंग. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमकां सगळ्यांक पेकोवणी मेळलेली आसा. आतां आमी घरा वचोन सांगतली न्हू. आनी फर्स्टूच दिसा सामर्थ्यान हॉस्टेलान कितें केलें? ती वचोन नदराक आपयलें न्हू. आपल्या गांवांतल्या लोकांक सगळें आपयलें न्हू. आतां आमी कितें करतली घरा वचोन? हांगा मातशें बेगीन उठचें पडलां, बसचें पडल्या, मातशें रेस्ट घेवया न्हू. 2 दिसांनी उठया, मागीर परत कितें तो येतलो न्हू. आसूं गो
आ रिट्रीट आसा तेन्ना वचा गो तुमी 2 दीस पयलीं गेल्यार पुरो सांगू रिट्रीट आहा म्हणून ना कशी करतली मातशें देवाचें उतर आयकून आयकून बसून बसून मातशी न्हिदी आयज न्हू देवाच्या राज्यान हॉलिडे ना देवाच्या उतराक हॉलिडे दिवं नाका चुकोन बसून टायम काडा आयकपाक दीसभर कामाला रातचे तरी आयकया नाल्यार कितें जाता जाणा न्हू कूड घेवन वयतली ओतमा उरलो मोनान कोण घेवन वयतली कूड कित्याक तुवें ओतम्यांक हॉलिडे दिल्या जेवण दिवंक ना कुडीक जेवण दिलां तो कूड घेवन भोंवतली मागीर आपणाक जाय तरी आनी बायबल सांगता जेन्ना तूं मन बदलून देवाच्या दिसान परते वयताय न्हू तेन्ना 7 ओतमे येता आनी कित्याक ती खाली जाता कूड आमी आयकताले न्हू कूड ओतमो एका हॉलिडे दिले न्हू मन खंय गेलें मन खाली आमचें मन कुडी वाटेन गेलें आनी जेन्ना तूं कुडी वाटेन परते वयताय न्हू कूड बरी नितळ आसता आनी कुडीन 7 ओतमे येता म्हणटा मागीर तेजी वस हालत वस जाता बायबल सांगता हांव सांगिना आं बायबल सांगता आतां आमी कितें केलां रोमन्स 12:2 गेला आं ह्या संवसाराच्या ह्या कुडी सारके तुमी चलो नाका म्हणटा ह्या संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलो नाका वाच मातशें रोमन्स 12:2 ह्या संवसाराच्या हे कुडीच्या वाटेन आतां तुमी चलो नाका मनान सांगता तुमच्या मनाची नोंदणी जाल्यार ओतम्यांचें जेवण घेतलां तुमच्या मनाची नोंदणी जाल्यार ते परी तुमी मनान सांगता तूं ओतमो सांगता पसो तसो जिया आनी तूं देवाक मानता तसलें आनी देवाक कितें मानवता तें जिवीत मातशें वाचून पळोवया आमी कळटा न्हू आतां आमचें कितें जालां तें जिवीत रोमन्स 12:2 आताच्या म्हणजे ह्या कुडी प्रमाणे तुम्ही आता जिवू नका मनान सांगता आताच्या संसाराच्या प्रमाणे नेमाप्रमाणे तुम्ही चलो नाका कूड सांगता ते प्रमाणे तुम्ही चलो नाका मनान सांगता तुझ्या मनाची जशें देवान तुमच्या मनाची नोंदणी केल्या कशी ओतम्यान आसा तुमच्या जिवाची चालूय सारकी तुमच्या कुडीची जे मन सांगता ते आतां कुडीन आयकूंक जाय तशी चाल जिवाची जिविताची चालूय सारकी नवी जावनी आमची चाल कशी जावंक जायी आतां ओतमो कितें सांगता ते प्रमाणे आमची चाल जावंक जायी ओतमो कितें सांगता पळय नवी चाल जावंक जायी हेवटे म्हणून चलोवंक जाय आमी आतां आनी ती देवाची खोशी न्हू आनी देवाक कितें मानता तें फुडें आसा न्हू देवाची खोशी आतां जेन्ना आमी ओतम्यान चलता पळय तेन्ना आमी देवाची खोशी करतली आनी देवाक मानता ते भाशेन आमी जियेतली कळ्ळां आतां आमचें कितें जाल्यार आमी नवी रोशना जाल्यार नवी मनां जाल्यार आमची आतां आमकां देव कितें सांगता आतां कूड सांगताली पळय संवसार म्हणजे खूब सांगता ते प्रमाणे जियोव नाका पूण देवान तुमच्या मनाची नोंदणी केली जाल्यार ओतम्या उद्देशी देवाच्या उतरा उद्देशी तुमची नोंदणी जाल्यार ते प्रमाणे तुमी चला आनी देवाची खोशी आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोवंक पावतली कळटा रोमकार 12:2 12:2 कळटा आमच्या मनाची नोंदणी जाल्यार देवान केल्या आमच्या मनाची नोंदणी आतां जाल्यार आमी तशीच चलोवंक जायी कळटा न्हू आयज आमी मातशी पेखोणी आयज लास्ट डे न्हू एनॉयटिंग सर्वीस घेवया आमी हां भावाक अजुनूय दूख आसा पांयान आं आसा आसा न्हू आनी कोणाक आसा अजुनूय दूख फॅक्ट सांगा आनी कोणाक आसा फुडें या
हांगा उबी रावा. भाव तू यो. थँक यू जीजस. आता आमकां कितें सांगला, आमच्या मनाची नणसुकी कशी जाल्या. आता तुका कूड कितें सांगता, संवसाराच्या नेम प्रमाणे पण आमी चलोंक जायना. कूड सांगता कितें, दुखता. कूड सांगता दुखता. आनी देव म्हणटा तुज्या मनाची आपली नणसुकी केल्या म्हणटा न्हू. कशी केल्या, जेजू सगळे दुयेंस घेवन, थोडे न्हू सगळे दुयेंस घेवन खुर्सार मेलेलो आसा. आनी तो बेश्टो न्हू जाणा. आयका, सारकें आयका, दोळे धांपून आयका. तेका इतलो मारलेलो ना, सगळी दोळे धांपून आयका. तेका इतलो मारलेलो एक रेडो जाणा, रेडो. आयकात दोळे धांपून आनी जेजूचें चित्र करा. रेडो भाशेन तेका चिड्डिल्लो. कोणा, जेजू. कित्याक तुका आनी म्हाका देवी कित्याक सोंसलें हें सगळें, तुका आनी म्हाका आमचे कुडीन पेखोनी मेळच्या खातीर. तेका रेड्या भाशेन चिड्डिल्लो म्हणटा. साम्स 20 तेका चिड्डिल्लो तुजी हाडां. पूण तेका फ्रॅक्चर जावना. मागीर तेका न्हू सांगता तेजे मांस. सुणो जाणा एक चावलो म्हणटकूच कितें करता, मांस कशें ओडून काडटा, इल्लेशें आख्खें येता न्हू ओडून. तशें तेजें मांस सुण्या भाशेन न्हू ओडून काडलेलें. कितली दूख तेणी सोंसली. कित्याक तुका आनी म्हाका लागून आमचे कुडीर एक त्रास आमकां येयना जावच्या खातीर तेणी सोंसला. तेका लागून आमच्या मनाची नणसुकी करूंक जाय म्हणटा तो. कितें बरयला तें. मागीर म्हणटा तेजी कूड, तेजे काळीज सारकें मेणा भाशेन पडलेले. आनी तेजी कूड शेप नासलेली. एका उदकाक शेप आसता. हे उदीक आतां बाटलेन घातलें, पेल्यान घातलें म्हणटकूच शेप आहा तेका. तशी तेजी कुडीक शेप नासलेली. हाडां तेजी एके सायडीक, म्हणजे तेका मांस ना न्हू कुडीक. मागीर ती शेप कशी जाली, वांकडी दोता पळय तशी जाल्ली. कित्याक इतलें जाल्लें तेका, तुका आनी म्हाका लागून तेणी सोंसलेलें. आनी साम्स 22:17 सांगता तेच्या हाडाचेर मातूय मांस नासलें खंय. आतां आमी जेजूक पळयता न्हू खुर्साचेर, तसो जेजू ना. बायबला प्रमाणे तसो जेजू ना. तेजे सगळे कुडीचे मांस सगळे काडलेले चापकान. फक्त तेजी हाडां मेजूंक कळटाली. केन्ना मनशाची हाडां मेजूं येता आमी. आतां म्हाजी हाडां केन्ना मेजूं येता, केन्ना म्हाज्या कात ना पळय तेन्ना ना न्हू. आतां जेजूचे कुडीक कात ना, म्हणजे तेजी हाडां आमकां मेजूंक गावताले. कितलो दुखावलो तो, कितलो तेणी दूख आमच्या पासत घेतलेली आसा. आनी तो म्हणटा त्याच गायांनी आमी बरी जातली पासून म्हणिना. इतलो मार घेतला तेणी, इतलो तो खुर्साचेर दुखावला. कित्याक तुका आनी म्हाका लागून. तो म्हणटा आमी जेन्ना म्हणटा म्हाका दुखता, तेका दूख जाता आसतली. ते म्हणटा आसतलो आपण कितें फायदो केलो तुज्या पासत. आनी खुर्सार सगळे तुका बरेपण दिवच्या खातीर त्या खुर्साचेर आपूण विंगडो बसून जालो. म्हाका लज म्हाजी दापोवपाक म्हाका हात ना, पांय ना. कित्याक तुजी आनी म्हाजी लज तेणी खुर्साचेर घेतली. विंगडो न्हू धापपाक तेका विंगडेपण कितें तरी आसलें तेजे कडेन. इतलो इतलो घायलो जेजू. कित्याक घायलो, फक्त आमकां. तेजो फोकस खंय आसलो, मनशा कुलाक सुटका कसो दितलो आसलो. तेका आपणाचे कुडीचे पडलेले नासले. तेका आपणाचे कितेंच पडलेले नासले. आनी आमी जियेता आमचे पासत. तो जियेलो आमचे पासत. आमकां त्या खुर्सा व्हरून तेणी सांगलें जे तुमी तुमचे कुडीक भोगता ते आतां संपापले. दुयेंस पिडाचो नाश जालो, गरिबीचो नाश जालो, श्रापाचो नाश जालो, लोजेचो नाश जालो, भिरांतीचो नाश जालो, पातकाचो नाश जालो. तेणी कितें म्हटलें, संपापले. हे सगळे संपापले.
ताका लागून तेणी बरयला तुम्ही म्हज्या घायांनी बरी जाल्यात. कितें बरयला तेणी? सगळीं म्हणया जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाली. 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 युट्यूबार पळयता तेंच्यांनी बसून दोळे धापून हे कितें सांगला ते नियाळ करून म्हणात जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाली. जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाली. जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाली. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shakara bara bara da. Oh, shikara bara 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 da 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 pa 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 da 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 da. Oh, shikara bara 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 ba. Oh, shikara bara 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 da 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 da. Oh, shikara bara 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 bara. Oh, shikara bara 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 da 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 pa 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 da 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 da. Shikara bara bara ba. Oh, shira da 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 pa 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 da 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 da. Oh, da bara 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 da shikara bara 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 ba. Oh, shikara bara 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 da 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 pa 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 pa. Oh, shikara bara 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 ba. भाऊ कितें जालें? कितें जालें तुका? कितें एक्सपिरियन्स सांग कितें जालें तुका आतां? आं? आं? न्हू जेजू तुका फिलींग कितें जालें काय म्हणून? जेजू तुका हात लायला न्हू? आं? हात लायला न्हू जेजू तुका आतां? ना? जेजू तुका हात लायला म्हणजे कितें? तुका सगळ्या दुयेंसांतलो तूं म्हणटाय न्हू दिसांतल्या दुयेंसांतलो पासून तेणी तुका सुटका दिल्या. आं? तेजे कडेन लोक येतालो दुयेंस पिडा येताली तेजे कडेन येताले तेचे तो मागणें करताले आनी तें सगळें बरें जातालें. तेज्या उपकार जेजून तुका सगळ्या पातकांतलो बक्षिला. तेणें तुका सगळ्या हितूंतसून दुयेंसांतलो भायर काडला. जे कितें तूं वगडायला न्हू तुजें वगडाय देव तुका परत्यान तें परतें दिता. फक्त तुज्या मनाची नोंदसुकी करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. आत्म्यान जिवंक तूं देवाच्या उतरांत कितें सांगता ते प्रमाणे जिया. हेर वस्ती तुज्यो कितें वगडायल्या त्यो फाटल्यान तुज्या येतल्यो. तुका त्या वस्तू फाटल्यान वचपाची गरज ना. हांव नको पवित्र आत्मा तुका सांगता. स्वतमा आनी तुजें जिवीत नव्यान स्टार्ट कर. पोरणे ते गेले. पोरणे कितें जालें तुज्या लायफाक ते ऑलरेडी गेले आनी ते परते येवचे ना. येयलो फायदो ना पोरण्या जिविताक बोट धरून बसोन. पोरण्या जिविताचे उडास पासून येयलो जाल्यार तुजें मन रिन्यू कर देवाच्या उतराक. ऑलरेडी तूं बरो जालोलो आसा. जेन्ना ते होस्तुरी येयली 12 वर्साची भवायकी दिवंक जेजून तिका सांगलें होल यू आर हील होल. तुज्या भावार्था वरवीं तुका संपूर्ण सुटका मेवली. युअर फेथ हॅज मेड यू होल. म्हणजे सगळ्या तिचे कितें गरीबसाण आसली तिका कुडीची दुयेंस आसलें तिका फॅमिलीचो सपोर्ट नासलो. सगळे वाटेन तिका देव म्हणटा होल म्हणजे सगळी तिका वांगडाच पेखोणी मेवली. तें तुका देव सांगता तुका सगळी पेखोणी मेवल्या. सोत मानून जिया. Thank you, Jesus. 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 I love 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 you, Jesus. हो चल पया. Thank you, Jesus म्हणाने. Help me, Jesus. चल मरे. Thank you, Jesus. देवान तुका ऑलरेडी हेल्प केला. स्ट्रेट चल. Thank you, Jesus. थँक यू. स्ट्रेट चल. फाटल्यान पोंग बीन नाका. पयलीं तरणाट्या पानार चलतालो तूं सोल्जर कळ. देवाचो सोल्जर जेजूचो सोल्जर तूं.
and soldier and soldier in the kingdom of God. soldier कहो चलता लो अतो चलता soldier कोणी दाखवया त्याका soldier कहो चलता लो तो दाखवया त्याका soldier कोणा खबर ना soldier कहो चलता लो पिक्चरान बसून पळोवंक ना हां soldier कहो चलता लो very good thank you Jesus soldier कहो चलता लो पळय सारखे छाती बिन फुडे काढून चलताले न्हू soldier Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Soldier कहो soldier. मामी तेजी मामी तेका soldier बरीच राव तू soldier तेका उडास कर soldier कित्याक जाणा आमच्या एका रिट्रीटाक येतालो एक भाव न्हू असो चलतालो बोदीत बरो रिट्रीटाक आसलो तो तेका दुयेंस जाल्ले कसले ते हालता ते कशेचे पाकिस्तान राजस्थान वाईनचा उद्दा गेलो म्हाका न्हू दुयेंसाची नांवां उडा सुराना एक आमी कोणागेर गेल्ली आनी हांवें फस्टूच ते दुयेंस आयकलेलें मातशें आयकलां तिणी कितें सांगलें म्हाका पाकिस्तान आनी ते पाकिस्तान म्हणून मागणे गेले कित्याक म्हाका खबर ना न्हू हांवें पाकिस्तान आयकलां ते पाकिस्तान केन्नाच आयकूंक ना आनी नकोय म्हाका आनी म्हाका गाडयेन सगळीं हसोंक लागली म्हाजी 3 मेंबरां आसली ती सिस्टर ते दुयेंसाचें नांव सांग आनी म्हाका खबर ना हांवें मिस्टेक केल्या म्हणून म्हटल्यार ती सगळें आख्खी हसोंक लागली पूण लागली कितें बरें दुयेंसाचीं नांवां येना पूण देवाचें उतर येता न्हू पुरो लागलें सो तिका आसले तेजो बायलेक न्हू ब्रदरीन म्हटलें तुजो घो सोल्जर कोणी आयकलें ते तिका बायलेक सांगलें तुज्या घोवाक सोल्जर म्हटला ब्रदरीन सोल्जर म्हटला की दीस आनी रात घोवाचें नांव विसरली ती सोल्जर फोन मारून सोल्जर खंय न्ही तूं हां म्हणटालो तो सोल्जर खंय चल एका म्हयन्या भितर तो सोल्जर जालो सारको स्टेज चलोवन येयलो तुवें तेका ताजे भुरगीं सुद्दां खंय तेका बाप डॅडी म्हणिनासली मामा सोल्जर येयलो मामा सोल्जराक या दी सोल्जर एका तुमी म्हणटाना सगळीं पळयताना सोल्जर म्हणून उडास करा मागीर तो सोल्जर खंय चलतलो थँक्यू जिजस ती दूख गेली पांयाची पळय माच कर माच थँक्यू जिजस 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 बहीण तुझे किती असले बहीण जोड कशें जालें आनी आतां लो जाली न्हू देवच्या नांवान सारके बेन जावन पळय थँक्यू जिजस म्हण थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस अशें कर थँक्यू जिजस जालें न्हू जेणून तुका पूर्ण सुटका दिल्या स्वत मानून जेवंक जाय हांगा तरी परत येयलेलो वचून आय एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जिजस येयली म्हण नाका लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग टेस्ट तरीच आमकां तो आहा तो आसा तुका कितें जालें पळय कितें जालें तुका आवाज येता आतां येता आतां नाही ना आतां चलोवन दाखय चलोवन दाखय आतां धांवन दाखय मातशी थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस जेजू तारका दीत राव आमची मनाची नवसिकी जाल्या कशी जाला देवाच्या उतरा प्रमाणे आत्म्यान आमी जियेता बायबली आमकां सांगता रोमन्स 12:2 संवसाराचे म्हणजे कुडीच्या आतां आमी कूड कितें सांगता ते प्रमाणे जिवंक जायना जाता आमकां हो पावली रोमकाराच्या चिठीन बरोवन सांगता आमकां आमी संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलोवंक जायना पूण आत्मा आमच्या एक बोल्ला न्हू गिरेस्तकायेन आत्म्यान कितें आसा न्हू ते सांगता ते प्रमाणे जिवन आमचें मन बदलूंक जाय मन बदलना आमच्या देवान आतां देवाचें उतर आयकून ते प्रमाणे आमी चलोवंक जाय तेन्नाच आमी देवाक मानता तसली आनी देवाक कितें जाय तें आमी करूंक पावतली कळ्ळें थँक्यू ब्रदर थँक्यू थँक्यू
आ कितें जालें आ आमी सगळीं उबी रावया आनी गिफ्ट ऑफ टायम्स करुया आमकां जाता तितलो हो वेळ आसा आमी देवाक बरी वखाणुया आनी देवाक जेजूक वखाणी वरवीं आमच्या आनीक हाजीरपण भरपूर बरें आनी या न्हू Hallelujah, hallelujah, shikara bara 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 da da da. Oh shikara bara 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 da 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 ba 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 ba. Oh shara da 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 ba 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 ba. Oh shikara bara 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 da 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 ba 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 ba. Para para da 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 shikara bara 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 ba 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 ba. Para da 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 ba 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 da 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 ba 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 da da da. Oh shikara bara 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 da 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 ba. Oh shikara bara 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 ba. Oh shira da 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 ba 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 da 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 da. Oh shikara bara 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 da 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 ba 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 ba. Come on, every infinity, come out from this body right now in the name of Jesus. I command you. I curse the infinity in the name of Jesus. Life of Jesus is flowing in his sister life. Life of Jesus is flowing in his sister life. Life of Jesus is flowing in his blood. Life of Jesus is flowing in his body. Life of Jesus is flowing in the thank you, Lord. Ara pa 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 pa. Oh shikara ba ra ba ra ba ra da 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 pa 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 pa. Oh shikara ba ra ba ra ba ra ba ra da 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 da. Oh ra ba 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 ra ba. Pa 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 da 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 shikara ba ra ba ra ba ra da. Oh ra ba ra ba ra ba ra ba pa 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 ra 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 pa 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 pa. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Oh pa da 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 shikara ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Oh shikara ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra da da da. Oh shira da 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 pa 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 da 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 da. Oh da 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 pa 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 da 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 da. Pa pa da 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 pa 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 da da pa da 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 pa 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 da 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 da. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Oh shikara ba ra ba ra ba ra ba ra pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 da 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 da. Oh shikara bara 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 da 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 da. Pa 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 जेजू तुझा खूप पोकटा पहिली जेजू तुझा खूप पोकटा जेजू तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांगचो ना जेजू तुका केन्ना सांगचो ना आनी सोडचो ना जेजू तुका मोग करता ओ da 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 pa 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 da 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 o da 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 pa 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 da 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 pa 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 a da 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 pa 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 da 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 pa 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 da 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh shira da 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 pa 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 da 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 pa 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 da 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 pa 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 da 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 pa 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 da 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 a da 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 pa 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 da 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 da. Shikara bara 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 da 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 pa 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 da 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh shira da 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 pa 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 da da da. Oh shikara bara 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 bara. Oh da 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 pa 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 da 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 da
I command every spirit, come out, out, in the name of Jesus. My Lord, thank you, Jesus. Life of Jesus is flowing in his body. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Every knee shall bow and tongues I confess. Thank you, Lord. Thank you. Every spirit which is disturbing him now, all now, come on, out from this body. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're dwelling in his body. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Shikara bara 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 bara. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus is love you. Jesus loves you. Jesus will not leave you and forsake you. Jesus is not leave you and forsake you. He is with you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. So thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for setting me free. 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 Thank you, Jesus, setting me free. Thank you, Jesus, for setting me free. Jesus, for setting me free. Thank you, Jesus, setting me free. Thank you, Jesus, for setting me free. Thank you, Jesus, for setting me free. I love you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now. Thank you, Jesus. Da pa 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 da pa pa receive. This pa 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 da. Oh shikara bara 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh shira da pa 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 pa. Oh di da pa 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh shikara bara 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 bara. Oh shikara bara 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 bara. Oh shikara bara 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 bara. Every spirit which is disturbing him, I command you, spirit, alcohol spirit, come out from this body right now. Thank you, Jesus. I cast that alcohol spirit in this body. Thank you, Jesus. Life of Jesus is flowing in the body. We will new creation, Lord. We will say this. तो तसंच रावचं ना आपण त्याच्या भितर तू जियत आहे ते घटाई दिता आहे बरें जिवीत जियेचें थँक यू जीसस प्रेज यू हला पा 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 रा ओ शिकारा बरा 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 रा ओ रा बरा 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 पा 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 ओ बरा रा Thank you, Jesus. Hallelujah. Shikara bara 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 bara. Ba 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 da 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 ba 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 ba. Oh shikara bara 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 bara. Oh shikara bara 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 ba 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 da da. Oh shikara bara 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 da 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 da. Oh da bara 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 bara. Ba 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 da da ba ba da 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh shikara bara 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 bara. Ba bara bara bara. Nothing. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही सगळी उभी राहूया आणि देवाक आर्गां दिवया. सुरकीचे बापा आम्ही तुका आर्गां दिता दिवसता हाचे शिकवणे पासून तुवें आमकां सगळ्यांक पावर एंड ऑथॉरिटी दिलेली आसा. आमी देवचाराक पांयां पोंदा मोस्तुपाक आनी आमच्या तोंडाचेर पदवी दिलेल्या पासून जेजू आमकां वचोन देवाचें उतर परगटूंक ही शिकवण फक्त देवाचें उतर आसा तेंच परगटूंक ना जाल्यार आमी कितें भायलें परगटल्यार आमचें श्राप
ताका लागून तूं आमकां शीक म्हणटाय देवाचें उतर चोतरायेन आयक आनी दोळ्या मुखार दवर तेन्नाच आमकां दुसऱ्याचें जिवीत आमच्या भितर आसा आमचें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांक सगळ्या मनशाक कुलाक भलायकी मेळटा आनी तूं तसो म्हणटा जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मा येयला आमी पयलीं आमच्या घरान भलायकी जावंक जाय शेजाऱ्याक सगळ्या संवसाराक हे तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर जेजू आमी तुका आर्गायताय फ्री गिफ्ट आनी आमकां फडगडपाकूय हे फुकट दिला आनी फुकट घेवपाक हे तुवें आमकां सांगलेल्या पासत जेजू हे बरयलेल्या पासत आनी ताका लागून तुका आमी आर्गां दिता तशें आमचे आत्म्याचे आमचे तूं आमकां रोमन्स 12:12 म्हणटाय हे संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे जिवो नाका म्हणजे हे कूड कितें सांगता त्या प्रमाणे जिवो नाका आत्म्यान जे आमच्या बरेपण ते स्वर्गा वचून देंवयलेले आसा ते गिरेस्त काय त्या प्रमाणे आमचें मन देवान बदललां तशेंच आमी जिवोवच्याक आनी ते आमी देवाक मानता तसलें करता त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गायता तुजे सगळे शिकोवणे पासत आमकां तुवें शिकयलेल्या पासत आनी ती शिकवण आमकां सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आसतली आनी ती शिकवण घेवन आमी चलतली म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी तुका आर्गायता तुज्या बरेपणा पासत हे सगळीं बाब भयणां येयलेल्या तेंच्याय पासत ती वयता तुजें उतर घेवन आनी खरेंच ती सामर्थ्य वस्तुरे भाशेन वयतली आनी तुजें उतर फडगडटली आनी आनी जायते जाणां तुजेशी हाडटली कित्याक तूं तेंचे बरोबर आसा जो देव संवसार सोंपो पर्यंत आमचेशी आसात ते देवाक घेवन ती वयता आनी ती खरेंच विक्टोरियस जैतिवंत जावन येतली म्हूण तुका जेजू आनी तांकां सगळ्या दुयेंसपणाचो नाश करूं तांकांच तुवें शिकयलेल्या पासत तुजे जे घाये तुवें आमकां घेतलेले तेजे वचून आमकां शिकयताय तूं सदांच आमी कशें आमची पेखोवणी आमीच घेवंक जायी त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता जेजू सगळें बरेपण जे 5 दीस आमकां तुवें दिलेल्या पासत तुका आर्गां दिता सगळीं जी भाव भयणां आमची टीम मेंबर तरी देवाचें उतर फडगडना तेंच्याय पासत तेंचे फॅमिली पासत सगळ्यांचे तुवें भरपूर आशिर्वाद वतयलेल्या पासत हे घराच्या ओनरा पासत जे घर आमकां वापरूंक दिलेल्या तेजे फॅमिली पासत तेजे सगळ्या सोयऱ्याचे सगळ्या तेजे बिराडाचे सगळ्या तेंचे देवाच्या उतरान ती वाडटा तेजी भुरगीं बा आनी तो आनी दुसऱ्यांक देवाचें उतर फडगडटा म्हणून तुका आमी आर्गायता जे सुवातेर आसा तुवें आनी ताका भरपूर आशिर्वादान भरलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता तशेंच आयच्या दिसा आमचे इंटरनॅशनल ट्रेजरी रिट्रीट चालू जाता मेंगलोर जायते सुवातेर जानकीबाग थंयसरूय आसा जेजू सगळ्यांक जे सुवातेर देवाचें उतर फडगड जाता ते सुवातेर पवित्र आत्मा उलयता जण एकल्याचें हे सत जे कितें आसा ते बायबलान आनी ते सत सगळ्यांक जाणा जाता आनी सगळीं स्वतंत्र जाता आनी आपुणूच स्वतंत्र दुसऱ्यांकूय आपणाच्या घरान सगळ्या शेजाऱ्यांक सगळ्या भोंवतणी चर्चीन सगळ्यांक ती स्वतंत्र करता म्हणून जेजू देवाचें उतर आयकता आनी त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता सगळ्या शिकवणदारां पासत तशेंच आमचे ब्रदर जॉन्सना तेजे फॅमिली पासत तेज्या नातरां पासत तेज्या सगळ्या भुरग्यां भावाचेर चड आशिर्वाद वतयलेल्या पासत सगळीं देवाच्या उतरान वाडटा आनी देवाचें उतरूय ती भरगडटा तेच्या जिविता पासत जेजू तुवें ताका जायत्या वाठांनी मोगान सगळे वाटेन ताका भरलेल्या पासत आनी तुजें वता थंय तुजें आजीरपण तेज्या फुडें वता म्हणून जेजू तुका आर्गायता जायते सायन्स एंड वंडर जे वस्त हे जायनासले मनशाचे तर तेजे वचून तूं आमकां दाखयताय करून ते देव तेजे बरोबर आसा आनी तो वावर करता ते वावराचेर तुजो आशिर्वाद आसा म्हणून जेजू तुका आर्गायता जेसीएलाम आमकां जायतो आदार येता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सगळ्या संवसाराचो तेंचेरूय तुवें जायते आशिर्वाद वतयलेले पासत आनी तुका आर्गायता जी घरां उगडी जाल्या आमकां देवाचें उतर जेसीएलाम टिमीचेर आनी जावपाचें आसा ते सगळे फॅमिलीचेर तुवें भरपूर आदी फुडें आशिर्वाद घातला हे देवाचें उतर फडगडूंक दिलेलें तांकां सगळ्या तेंच्या भुरग्यां भावाचें आनी ती देवाच्या उतरान वाडटा आनी तुज्या मोगान वाडटा म्हणजे जेजू आमी तुका आर्गायता दिनवासता तशेंच आर्गां दिता हें जेवण रांदलेल्या पासत तेंचे सगळ्या फॅमिलीचेर आनी तेंच्या भुरग्यां भावाचेर सगळ्यांचे तुवें आशिर्वाद वतलेलो आनी तें जेवण आदार येयला पळय तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद वतलेल्या पासत आनी सगळ्या आमची जी भाव भयणां येयल्या तेंचेरूय जेजू आनी तें जेवण रांदलां तें तुवें बदललाय तुजें रगत आनी मांस सांग हे वेळार जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन अनाउन्समेंट आसतलें आमकां